पण त्याप्रमाणे त्या उतराप्रमाणे त्या उतराप्रमाणे तुम्ही करी जाय तुम्ही करी जाय नंतर नाजर तुमकास तुम्ही पटयतात. in English, but be you doers of the word. Tell your neighbor. But be you and not hearers only. What is the role is? And not hearers only. Deceiving your own self. So do you need somebody to deceive you? तर आमकां जाय काय कोणी आमकां फटोवचें अशें. So many a times we blame one another. सो जायते फावटी आमी हाजेर ताचेर ब्लेम घालतात, हाका ताका दोश दितात. That my life has got miserable because of her. कित्याक म्हजें जिवीत पाड जालां, कश्ट जालां हाका लागून. Zale? But the word of God is saying, पूण देवाचें उतर आमकां अशें सांगता, who is the one who is deceiving you? कोण आमकां फटयतात? Satan? सैतान फटयता आमकां, Your neighbor? आमचो शेजारी आमकां फटयता, Your husband? आमचो न्हवरो घोव आमकां फटयता, Your wife? आमची बायल आमकां फटयता, Your children? आमची भुरगीं आमकां फटयता गे. कोण Who is deceiving you? कोण आमकां फटयता? The word of God? देवाचें उतर आमकां फटयता गे. Homa, who is deceiving you? Did you hear it? With your own ears? Good. Praise God. How many times do we blame others? कितल्या फाटी आमी दुसऱ्यांक दोश दिला आमच्या लायफान जेन्ना काही How वायट many जाता times we तेन्ना. blame our situations? आमच्या परिस्थितीक आमी कितले फावटीन दोश दिला How many times we blame because I've been born in this family? आनी कितले फावटीन आमी अशें दोश दिला ह्या फॅमिलींत ह्या कुटुंबान म्हजो जल्म जाला How म्हणून many अशें times जाला. you keep blaming that I'm not educated? कितले फावटीन आमी आमकां दोश दिला हांव चड शिकूंक ना म्हूण. How many times you keep blaming that I'm weak? आनी कितले फावट्यान आमी दोश दिला आमकांच हांव वस्कत आसा म्हूण. The word of God is saying, देवाचें उतर अशें सांगता, when you come for a retreat, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकूंक येता रितीरांत, come with this one goal. आनी एकूच चिंतप घेवन आमी येवचें. Out of the whole day, सगळे दिसा पर्यंत आमी जेन्ना आउट ऑफ द होल डे whatever you are writing, कितें आमी हें बरोवन काडटात, make it a point, whatever I'm writing, अशें जावं दी की हांव जें कितें बरोवन काडटा I will do only that much. हांव इतलेंच करतलो म्हूण. For the whole month, I'll do only that much. पुरा म्हयनो हांव हेंच काम करतलो म्हणजे बरोवन काडलां And if तें. you do that much, आनी हें तितलें तर पुंडी तूं करताय, nobody can deceive you. कोणाच्यानूच तुमकां फटोवंक जायना. You cannot be a loser. तूं केन्नाच हारलेलो आसचो ना. Because the word of God is the one who will give you the victory. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा तुका जैती वनपण मेळोवन The दिता. word of God is very, very clear. देवाचें उतर सारकें क्लियर आसा. This engrafted word, हें जें रिगून रावलेलें जें उतर आसा, it will not only save you हें तुका फक्त साल्वारूच करतलें न्हय, when you start doing what it says. पूण तूं सुरू करतलो तें करूंक जें उतर कितें You सांगता. will never be deceived by the devil, तूं केन्नाच सैतानांत हांव फटोवचो ना आनीक nor by people. लोकांत हांवूय तूं फटोवचो ना. The word will give you the victory. देवाचें उतर तुका जैती वनपण मेळोवन दितलें. Come on, let's give the Lord a big Hallelujah. hand. Hallelujah. Hallelujah. Can you just put the slides so that we write it down, please? Next one. I'll be that side, so you can just read it. No, I can read it from here. Okay. I've got it here. Now, this verse that you wrote, that you heard just now, is verse number 22. आता जी 22 वर्ड तुम्ही जे पर्यंत ऐकल्या जेम्स चॅप्टर 1 22 वर्ड. It talks to each one of us ही वर्ड आमचे कडेन हर एकल्या कडेन ही वर्ड आमकां उलयता आमच्या लागीं that we must be the doer of the word. की आमी जावंक जाय उतरचे करनेन घालता तसली. Believe me, I've seen so many people सच सांगता तुमकां हांवें जायती मनशां पळयल्यात who know the scriptures by heart. देवाचें उतर तांकां सारकें तोंडांत आसा. You ask them, they'll give you scripture after scripture. आनी तूं तांकां विचारून पळय ती कितलेशेच तुमकां स्क्रिप्चर सांगतली तोंडान. And you will be thinking, this person's life will be amazing.
आणि तूं अशें चिंतूंक पुरो की ह्या मनशाचें लायफ जे स्क्रिप्चर्स तोंडान आसा तेजें लायफ इतलें बरें आसतलें There म्हणून. might be people आनी ती अशी जावंक पुरो who are gifted by the Holy Spirit, आनी पवित्र आत्म्याचें गिफ्ट तांकां आसा देणें doing mighty miracles, आनी जायते पेखवण्यो जावं अजापां तुमी पळयतल्यार and you might be saying, आनी तुमी अशें म्हणूंक पुरो this person's life will be amazing and beautiful. आनी ह्या मनशाचें लायफ सुंदर सारकें सोबीत सुंदर आसा म्हूण. And there might be somebody, आनी दुसऱ्या अर्दान अशें आसूंक पुरो you don't find this person is smart, हो मनीस तुका सारको वीक दिसता अस्को दिसता स्मार्ट ना you don't see any gifts, आनी कांय तुका देवाचें देणें दिसना but that person is a doer of the word. पूण हो मनीस जावन आसा देवाचें उतर करता ताच्या जिवितान पळय तसलो. One thing is guarantee. एक थिंग्स अशें आहा की गॅरंटीड आसा When trials come, जेन्ना आमचेर परिस्थिती येता the person who is a doer of the word, जो मनीस जो उतर करण्यान घालता तो his house will stand firm. तेजे कुटुंब सारकें थीर उबें आसतलें. But a person who is only a hearer, पूण जो मनीस फक्त आयकता देवाचें उतर only telling everybody I'm a Christian, आनी सगळ्यांक सांगत वेता हांव क्रिस्तांव म्हूण I'm this, I'm that, आनी हें आनी तें सगळें सांगता but not a doer of the word, पूण देवाचें उतर तो करण्यान करिना. the day the trials come, तर ज्या दिसा ताच्या जिवितान कश्ट आनी तुफान येतले he is the first one to fall तो down. जावन आसतलो पयलो मनीस ताचें सगळें बांदून काडलें तें मोडून कसलोन वयता पळय That's तशें. why the Bible says, तेका लागून उतर आमकां अशें सांगता be a doer of the word तूं जावंक जाय देवाचें उतर करण्यान घालता तसलो मनीस and not just a hearer of the word. न्हय आसतली That God, I want my husband also to come here. आनी तांचे आवडो आसता असो आसतलो म्हजो घोवूय हांगा येवंक जाय अशें तुजें Might be चिंतप. many husbands are here. Many husbands are आनी here. आनी जायते हजबंड हांगासर आसतले अशे And they might be praying, Lord, let my wife and children come here. आनी हो हजबंड चिंता आसतलो जावं दी एक दीस असो म्हजे बायल आनी भुरगे हांगा येवन उतर आयकता तशें. And you might be wondering, years have taken place, but they are not coming. आनी तूं चिंता आसतलो कितलीं वर्सां जालीं हांव हें मागणें मागता पूण केन्ना हें जावंक ना. Do you know the reason why? तुमकां खबर आसा हेचें कारण कितें जावन आसा? Because when I live by the word of God, जेन्ना हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता the power in me जी शक्ती म्हज्या भितर आसा ती is far greater than the power over all the members in the family who is out around me. जेन्ना तुका समजून येतलें तुज्या भितर जी शक्ती देवाच्या उतराची आसा ती शक्ती इतली वर्ती शक्ती आसा तुज्या कंपेर्ड टू ऑल द फॅमिली मेंबर्स सगळे तुजे कुटुंबान जे मनशां आसात तांच्याकीन वर्ती शक्ती तुज्या भितर देवान आपल्या उतरा सोबे तुमच्या When the घातलेली pressure आसा. comes, जेन्ना आमचेर प्रेशर येता that is the time तो वेळ जावन आसा the word of God wants to see, देवाचें उतर पळोवंक सोदता. are you going to move by emotions? तूं तुज्या भावनांचेर मूव जाताय Are you going to move with what you're thinking in your mind? तूं अशें निर्णय घेवंक सोदता तूं मनान कितें चिंता ताजेर Or are you going to think according to the word of God? ओ तूं हो निर्णय घेवंक तयार आसा देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हाजी चिंतना करूंक हांव तयार Look into your आसा. life. आमच्याच जिवितान आमी पळोवया If you're not a doer of the word, तूं तर देवाचें उतर करण्यान घालता तसलो मनीस जायना you cannot bring a change in anybody. तुज्यान केन्ना दुसऱ्याच्या जिवितान बदलवणी हाडूंक जावची ना. And if you are a doer of the word, आनी तूं तर देवाचें उतर करण्यान घालता तसलो जाता by the time you open your mouth, जेन्ना तूं तुजें आतां तोंड उक्तें करता the words which are coming out of your mouth, जी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर येतली they are not empty words. ही खाली उतरां आसची ना एम्प्टी आसची ना. There's a power of God, there's an anointing of God that moves with the word. हे उतर जेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान भायर येतली आतां ह्या उतरांनी देवाची शक्ती देवाचे अनॉयंटींग आनी देवाचे शक्ती तातूंत फ्लो जातली. Praise God. Let me Praise give the you Lord. an example what happened yesterday. काल कितें जालां तें तुमकां एक हांव उदाहरण दिता एग्जाम्पल. I was in a place called Solapur. हांव एका जाग्यांत आसलो सोलापूर नांवाच्या गांवांत So I went to preach there. आनी हांव थंय देवाचें उतर दिवंक गेल्लो There was no toilet, there was no bathroom. आनी थंय नाणी ना बाथरूम ना आनी टॉयलेटूय ना Everything is uncomfortable. आनी कितेंच परिस्थिती अशी कम्फर्ट कशी ना अनकम्फर्टेबल. And you are teaching over there. आनी तूं देवाचें उतर थंय दिता And you taught the word of God. आनी तुवें शिकयलें देवाचें उतर I had told somebody to book the ticket, आनी हांवें कोणाक सांगलें म्हजें तिकेट बूक कर म्हूण. but he had not booked the ticket because he said, you will get the ticket even at the last moment. हां जेन्ना हांवें त्या मनशाक सांगलें तूं म्हजें तिकेट बूक कर खूब हांव सांगता तो म्हणटा लास्ट मुमेंट पासून तिकेट मेळटा म्हूण. Then I had to book the ticket.
सो आखरेक हांवें बूक करचें पडलें म्हजें तिकेट. Now, when you book the last ticket, last time, last moment, आनी how do you आतां get the seat? The better seat or the worst seat? सो आतां जेन्ना तूं लास्ट मुमेंटाक आतां तूं भायर सरूंक आसा आनी त्या वेळार तूं तर तिकेट बूक करता, तुका तिकेट सारकें कम्फर्टेबल सीट मेळटलें ओ सारकें वस्ट मेळटलें, बरें मेळटलें ओ वस्ट. So 1 month I waited सो 1 म्हयनो हांव रावलो and I got the worst seat. आनी आतां 1 म्हयनो रावून लास्ट मुमेंटाक म्हाका वस्ट सीट मेळ्ळें. Okay? Now it was the time for me to go to the stand. आनी आतां म्हाका वेळ जावन आयलो म्हजो त्या वेळार स्टँडार वचपाचो, बस स्टँडार. So the person who is dropping me, आनी जो कोण म्हाका पावूंक आयलो त्या बस स्टॉपार he does not know where the stand is. आनी तेका त्या ही डजंट तेका खबर ना खंय देंवोवचें तें, खंयचें So स्टॉप. you travel for 30 kilometers सो तो 30 किलोमिटर पर्यंत गेलो and then you start searching where is the stand. आनी 30 किलोमिटर वचून आतां तो सोदता तें स्टँड खंय आसा काय म्हूण. Then we come to know we have come ahead. आनी मागीर आमकां कळून आयलें आमी जाय ते मुखार पावल्या म्हूण. Then we take a U-turn and we come back. आनी आतां परत्यान यू टर्न घेवन आमी परत्यान पाटी आयले. And when we are coming close to the bus, आनी आतां आमी जेन्ना बसी कडेन क्लोज पावले the petrol gets over. ते गाडयेचें पेट्रोल काबार जालें. What must be happening in your mind? आतां ह्या वेळार आमच्या मनाचें कितें परिस्थिती जावंक पुरो? Will it get irritated? आमी बेजाराय जावंक पुरो? I told him, don't worry, it's my test, not yours. सो ते बायकवाल्याक हांवें सांगलें तुजी परीक्षा न्हय, म्हजी परीक्षा आसा आतां सद्याक. I know the bus is going. म्हाका गुतू आसा ही बस वेता म्हूण. I will take an ST bus. सो आतां हांव एस टी बस घेता Might be I'll come up to Hubli. आनी हुबलीच्या गांवांत पर्यंत हांव पावतां From there I'll take another ST bus. आनी थंय तावन परत्यान एस टी बस Might be I come to Udupi. आनी मागीर थंय तावन उडपी And from there again another bus. आनी थंय तावन परत्यान एस टी बस So that I come to Mangalore. आनी अशें करून म्हजी जर्नी जावंक पुरो आसली हांगा पावूंक. I said, Lord, I'm not going to get irritated. आनी हांवें सांगलें देवाक म्हणलें हांव बेजार जावचो ना, I will surely pass this test. हांव खऱ्यानीच खरें हें टेस्ट जे परीक्षा आयल्या हांव पास जातलो. And I told him, don't worry. आनी हांवें ताका म्हणलें तूं भियेनाका, The तूं हुस्के person who was काडनाका. supposed to do all this thing, आनी ज्या मनशान हें सगळें करूंक जाय I आसलें told him, you don't get worried. ताका सांगलें हांवें तूं हुस्को काडिनाका, खंती करिनाका, I'm at peace. हांव शांतेन आसा, I'm still alive. हांव आजुनूय जिवो आसा, The test is not over. हें परीक्षा आजून पुराय जावंक ना. So I'm waiting to go by a ST bus. आनी आतां हांव रावतां ह्या एस टी बसीन वचूंक. He calls up the driver. तो त्या ड्रायव्हराक फोन करता And the driver says, I'll wait for him up to 4:30 in the next stop. आनी हो बस ड्रायव्हर म्हणटा हांव 4:30 पर्यंत ताका रावता नेक्स्ट बस स्टॉपार. And it is 3:10. आनी 3:10 जाल्ली. So we can surely make it, right? सो 3:10 जाल्या म्हणल्यार पावूंक जाता न्ही. The नेक्स्ट next स्टॉप stop is only 65 kilometers. आनी नेक्स्ट स्टॉप जावन आसा 65 किलोमिटर. And the bike, we start the journey. आनी आतां आमी ही जर्नी सुरू केली And we see on Google how much time it will take. आनी गुगलाचेर आमी ते चॅक केलें कितलो टायम आसा. We will reach that destination at 4:34, but I will start the journey if only I have the right location. I don't want to go there and then start searching where is the bus. सो आतां हांवें हें डिसिजन काडून घेवंक जाय. म्हाका हें रायट एड्रेस जाय. आतां नेक्स्ट स्टॉप खंय Address आसा. नाही, location. Location. आता address नका. आतां तें लोकेशन बसीचें जें नेक्स्ट स्टॉप आसा तें लोकेशन म्हाका सारकें मेळूंक जाय. रॉंग लोकेशन घातलें जाल्यार अगेन सेम प्रोसेस जातलो आनी आय विल बी I was thinking slowly this bike fellow will reach me to Mangalore. आनी म्हाका अशें चिंतून आयलें ही बायकार जो आयला तो थोडो वेळ करून म्हाका मेंगलोर पावयता म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. So we started our journey सो आमी ती यात्रा सुरू केली आमची जर्नी. and we reached at 4:28. आनी आमी त्या नेक्स्ट स्टॉपाचेर पावले 4:28 28 मिनटान. I got into the bus आनी हांव त्या बसीन चडलो and the journey began. आनी म्हजी यात्रा सुरू जाली त्या बसान. Now I had another thought. आनी म्हाका आतां आनीक परत्यान चिंतना येता. This man has traveled totally 90 kilometers to reach me. आनी हो मनीस जो म्हाका पावूंक आयला तो आतां सारकें 90 किलोमिटर आयला ताच्या घरांत हांव पाटी म्हाका ह्या स्वातीचेर ड्रॉप I करूं. want to see that he reaches home safely. आनी आतां म्हाका अशें खात्री जाय की हो मनीस जो म्हाका पावूंक आयला परत्यान सेफली परतो पावूंक ताच्या घरा. So I told him, I need your number. सो हांवें ताचो फोन नंबर घेतलो. And when you reach, please give me a call. आनी तूं पावल्या उपरांत तूं म्हाका कॉल कर. And he did reach home. आनी तो पावलो ताच्या घरा. Praise God. प्रेज गॉड. Now in all this situation, I said, Lord,
आनी हे सगळे सिट्युएशनान हांवें म्हटलें सोम्या I had given up hope हांवें त्याग केला म्हज्या भरवशाचेर and I went to I wanted to go to a red bus ST stand. You know the ST stand, no? एस टी स्टँड तुमी जाणा न्ही Red bus. एस टी बसी तांबड्यो रेड कलराच्यो So I made up my mind I have to come by that to attend the retreat. सो हांवें त्या टायमार सोम्यांक सांगलें सोम्या हांवें चिंतलेलें म्हज्या मनान बरोवसो असो केलो की म्हाका बस हे मिस जाला But आनी one हांव thing is एस टी there, बसीन Lord. वता म्हण But one thing is there. Even though I missed the bus, I passed the test. पूण जावं पुरो ती बस म्हाका मिस जाली त्या स्टॉपान तावन तरी पूण हे टेस्ट जें परीक्षा म्हाका आयलें त्या परीक्षेंत हांव पास जालो I did not get irritated. हांव रागान बरोवंक ना I did not speak a word. आनी कांय शब्द उलोवंक ना I passed the test. पूण हांव ही परीक्षा पास जालो Now, was I a doer of the word? आतां तुमी सांगात हांव उतर देवाच्या करणेन घालता तसो ओन्ली आयकता तसो सांगा न्ही तुमचो जबाब And you go to the tribal areas, आनी आतां तूं तसल्या जाग्यांचेर ट्रायबल प्लेसींचेर जेन्ना तूं वयता you call them at 10, तूं तांकां धांक टायम दिता धांक आपयता they will never come at 10, they will come at 11 or 12 o'clock, and they are still on time, according to them. सो जेन्ना आमी टायम घालता 10 o'clock म्हूण हे ट्रायबल एरियान ते सदांच तांचो 10 o'clock टायम घातलो जाल्यार तांचो टायम जाता ते 11 o'clock or 12 o'clock ती येता They will never come on time, आनी ती केन्ना ती टायमार येना पूण तेच्या मनान ती चिंतात की हांव टायमार आसा म्हूण because in their mind it is they are on time. तेंच्या मनान तेंचें चिंतप अशें आसा की हांव टायमार आसा So working with them, सो तेंच्या सगळें काम करून it is really irritating. तुका इरिटेशन जावंक पुरो तेंचें सगळें काम करूंक तसलें मनशां सगळें But you must be a doer of the word. पूण तुवें विचून काडूंक जाय की हांव देवाचें उतर करणेन घालता पळय तसलो म्हूण Next time I go there, आतां नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव त्या सुवातेचेर वयताना I will myself go. हांव म्हज्या आय वील गो बाय माय सेल्फ हांव म्हजें हाव टू से आय गो बाय माय सेल्फ I will not depend on them. हांव तांचेर डिपेंड रावचो ना I learnt my mistake, हांव शिकलो म्हज्या चुकींतल्यान but next time I'll make my corrections. पूण नेक्स्ट टायम दुसऱ्या पावटीन हांव करेक्शन करता म्हज्या मिस्टेकींतल्यान Because they always go by red bus, no? In red bus, one bus is missing, the next bus is there, then the next bus is there. तुमकां समजलें कितें प्रश्न विचारला सिस्टरचो प्रश्न आसा तांचें लायफ कशें ती अशेंच बस मिस जाता ते बसीचेर बुकींग बसींचेर ती रावना एस टी बसी You एक should बस येयली, दुसरी understand. बस You should understand. Whenever they want to book the ticket, they'll book at the end. सो आमी समजूंक जाय तेंचें बुकींग जेन्ना ती करतात ते ऑलवेज ऑन टायम ऑन द स्पॉट Because they are used to going, standing, sitting, visiting on the floor, anyhow. तांकां संवय आसा तेंचे लायफस्टायलूच तशें जावन आसा उबें रावन बसून कशेंय करून ती ट्रॅवल जातात Are you comfortable with that kind of a journey? आतां तुमी कम्फर्ट आसा काय तुमकां असले यात्रान आमकां संवय For आसा them, being without a toilet, they are comfortable. Are you comfortable? सो तांच्या लायफान टॉयलेट ना जाल्यार पासून ती कम्फर्टेबल आहा आमी आसा काय कम्फर्टेबल त्या सिट्युएशनान Because we are not brought up that way. अशा परिस्थितीत आमची वाड जावंक ना Praise God. प्रेज गॉड Thank you, Jesus. हालेलुया So every day you have different trials. सो हर एक दिसा आमकां एक डिफरंट आमकां परीक्षा आसा And in all these different trials, आनी ह्या दुसऱ्या परीक्षेंत the question is, will I still be a doer? Or सवाल will I be only a hearer? ह्या परीक्षा जेन्ना आमच्या जिवितांत येता तेन्ना प्रश्न सवाल असो जावन आसा हांव देवाचें उतर करणेन घालता तसलो मनीस काय हांव फक्त देवाचें उतर आयकत बसता तसलो Who are you? आमी कोण काय ह्या परिस्थितीन Praise God. हालेलुया Put the next one, brother. Now, God gave us laws according to His standard. त्याच्या स्टँडर्डाच्या प्रमाणे ताणें आमकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला Young lady, you are not writing? Because if you are not writing, it is no use coming for the retreat. सो कोणाक बरोवंक जाता ते तुमी ह्या टीव्हीचेर आमकां
नोट्स दिल्या ते तुम्ही बरोवन काढात. Because these words are truths. कांसी There's something that is on the screen. Please, can you दिस वर्ड इन्क्लूड्स द मॉरल. can you remove this HDMI? Okay, I'll give you. This word includes the moral commands of God. Why is that HDMI coming? Okay. This word includes the moral commands of God. Like the commandment to love your neighbor, which James also mentions. Finished? Let's go to 2:8. Put at 2:8. James chapter 2 verse 8. Why is that this thing coming HDMI? Now, was that an irritation to the screen? आता हे नाव जे HDMI आयला ते आमकां इरिटेशन जालें मातशें बरोवंक जेन्ना तुमकां बरोवंक सांगलें सगल्यांक तुमी म्हणलें तेंगा थंय प्रॉब्लम आसा दिसना. Was it blocking your view? सो तुमकां जे व्यू आसा तुमचें पळोवचें तें कितें आसा तें तुमकां ब्लॉक करतालें तें HDMI. इरिटेशन जालें मातशें. So, as long as it was there, it obstructed what you wanted to write. सो जो पर्यंत HDMI आसलें त्या स्क्रिनाचेर तें आमकां एक ऑब्स्टेकल कशें मदें आडखळ जावन आसली आमकां बरोवंक. In the same way, what God wants to give us त्याच परी जे देव आमकां कितें दिवंक सोदता is in the Word, हें देवाच्या उतरांत आसा. but we keep thinking on other things that causes obstruction in the way. सो जे पर्यंत देव आमकां जें कितें बरें आसा तें दिवंक सोदता पूण जायते फावटी कांय दुसऱ्या कारणांक लागून जायते दुसरी कारणां The मदें things येता. that we think against the Word of आनी God, आमी जेन्ना उतराच्या आड जेन्ना आमी दुसरेंच जेन्ना आमी चिंता उतरा प्रमाणे न्हय तें जावन आसा एक ऑब्स्टेकल हें जावन आसा आडखळ आमकां देवाचें कितें बरें आसा तें आमच्या जिवितान घडोवन येवंक. and it causes obstruction from receiving our inheritance that comes from God. आनी ही आडखळ जावन आसा जें दायज जें देवान आमकां दिलां तें आमच्या जिवितान घडोवन येवंक ही आडखळ जावन आसता आमकां हे ज्यो देवाच्या उतराच्या आड आमची चिंतना आसता पळय तेचेर. Was there a problem in the TV? आतां टीव्हीचें कितें प्रॉब्लम आसलें हातून Was there a problem in the connection? कनेक्शनान कितें प्रॉब्लम जालें हांगा Or was there something, a problem in the setting? हो प्रॉब्लम आसले ह्या सेटिंगान जे सेटिंग सारकें नासलें. So, in the same way, you are born again by the Spirit of God. सो त्याच भशेन जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या सवे आमी आमचो नव्यान जल्म जाला First thing, remember, there is no problem with you. आनी पयले तुमी समजून घेयात प्रॉब्लम आनी तुमचे कांय प्रॉब्लम ना.
God is the one who has created you and recreated you and made you a new person. आणि देव जावन आसा ताणें तुमकां तयार केला आनी परत्यान तुमकां रिक्रिएट केला आमकां परत्यान आमकां केल्या. But the problem is that we have been listening to too many things of the world. पूण प्रॉब्लम जावन आसा की आमी जायते हे संवसाराचे वस्तू आयकून आसा हर एक And वेळार. whatever we have been hearing, we are thinking, and our life is governed by those things and not what God is saying in His Word. आनी ह्या कारणाक लागून जे कितें आमी संवसारांत हांव जायतें कितें आयकून आमचें मन अशें बदलून आसा त्या चिंतनान त्या करण्या प्रमाणे आनी आतां जें देवाचें आसा तें आमच्या लायफान घडून येवंक मुश्कील जाता. The screen showed everything that was there, आनी जे नोट्स आसा ते स्क्रिनीचेर सगळे आसा but that small portion kept flashing on the screen and blocked it. आनी तो इल्लोसो भाग त्या सायडान आमी HDMI पळयलो तो इल्लोसो भाग थंय बंद जावन आसलो आडखळ जावन आसलो त्या And the word that was HDMI. blocked is called moral over there. आनी जें उतर थंय ब्लॉक जाल्लें तें जावन आसा मॉरल. And we are living an immoral life. आनी आमी जियेता मॉरल इज Moral is the good life, the right kind of life, and immoral is living the sinful or bad life. जे उतर थंय ब्लॉक जावन आसलें ते HDMI घालून तें कवर जालें तें जावन आसलें तें उतर मॉरल आनी तें मॉरल जावन आसा एक बरें जिवीत आमचें आनी इमॉरल म्हणल्यार तेच्या परत्यान आड आसा पळय तें पूण जें कितें बरें तें आसा तें उतर थंय बंद जावन आसलें. So whatever you are thinking which is not according to the word cannot be moral, it is immoral. आनी जें कितें आमी देवा उतरांत आमी तर चिंतिना उतरा प्रमाणे आमी चिंतिना तें चिंतना जावन आसा इमॉरल म्हणटा पळय तशी देवा ताई न्हू ती. And till the time those thinking is there, आनी जो पर्यंत तें चिंतना आमच्या मनांत आसा you cannot live a moral life. आमी देवा सारक्याचें ह्या मॉरल जिवीत म्हणटा तशें आमी जिवंक पावची ना. He took a remote. ताणें तो येवन टीव्हीचो रिमोट घेतलो I don't know which switch he pressed, आनी म्हाका खबर ना कितें ताणें प्रेस केलें तें but thank God it went. सो देवा कारगां तें कितें आयिल्लें तें गेलें. So the solution was there in that remote. आतां हेजें सोल्युशन जावन आसलें खंय त्या रिमोटांत वयव ना. As long as I don't know, जो पर्यंत म्हाका खबर ना it is a problem. आमी चिंतालीं तें प्रॉब्लम आसा म्हूण तें कितें दिसता पळय तें. But once he shows you what to press in that remote, पूण आतां the तो problem is no longer a problem. You know how to get it out. सो आतां जेन्ना तो आमकां शिकयता दाखयता खंय प्रॉब्लम आसा आनी कितें प्रेस करूंक जाय तें आतां आमचें प्रॉब्लम आनी आमकां प्रॉब्लम उरना पूण त्या प्रॉब्लमाचें आमकां सोल्युशन मेळटा. That is exactly what the word of God is saying. आनी तेंच देवाचें उतर एक्झॅक्टली आमकां तेंच शिकयता. You cannot come out of your immoral. तूं आमी आमच्या वायट परिस्थितींतल्यान संवसारी चाली प्रमाणे आमी जे जियेता But if you भायर येवंक जावचें ना. but if you can take this word पूण आमी तर हें उतर घेता and use this word as a remote control आनी तें उतर तर आमी यूज करता एक रिमोट कंट्रोल कसो and use your thinking on this word, आनी आमी तर आमची चिंतना बदलता ह्या उतरा प्रमाणे this word will destroy all immoral things in your life. हें उतर आमच्या जिवितांत जें कितें उतरा प्रमाणे ना ते सगळ्या वस्तूंचो नाश करतलो. So let's go and study that. आमी शिकोया हाचेर. Verse number 7. Okay, let's go start with 5. Hearken, my beloved brethren, has not God chosen the poor of this world rich in faith and heirs of the kingdom which he has promised to them that love him? Just read it from your Bible. In Konkani, somebody. There's one more mic, no? Yeah, just give her the mic. Yeah. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो Slowly. Muja mogacha bhava bhainino. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ऐका या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां भावार्थग्रस्त जावंक आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयला त्या राजाची दायजां जावंक देवान विसरून काडल्यात न्ही. Okay, again, slowly. पूण No, तुमी- ponne. 5. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ऐका Aikat. ऐका या संवसारांत दुर्बळी आसात तांकां भावार्थग्रस्त जावं आनी Tenka? भावार्थांत Bavardan? ग्रेस्त जावं. Grace the down. So, how are we trying to be rich? In
material things or in faith things? आमी कशें गिरेस्त जावंक सोदतात भायल्या वस्तूंनी या भावार्थान भावार्थ ये क्या ले बंडल है? क्या खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है. आमकां कशें गिरेस्त जावंक जाय संवसारीच्या वस्तूंनी काय भावार्थान. Tell me, our prayers are all about riches of this world or riches in faith? आमची मागणी कसली जावन आसा आमी संवसाराचे गिरेस्त काय आमी भावार्थान गिरेस्त जावंक कसली मागणी आमची भावार्थान गिरेस्त जावंक. Your Goan people are so different from these Yeah, people. I am also amazed. Mangalore सगळी भावार्था खातीर आयल्यान. You check if there was a mic like this and you could check what is there. What do you think would have been our prayers? आमी भावार्था खातीर आमी मागणी. आन्सर दितात तर चिंतून दितात काय आमकां भावार्थान गिरेस्त जावंक आमची मागणी की आमी संवसारीच्या वस्तून गिरेस्त जावंक आमची मागणी. Feedback. हालेलुया. So if a mic is kept like this and you get everything in on the mic, what you're thinking, आता मायक तर आमच्या मनाक कसो लायलो जाल्यार आनी आमचे सगळे मनांत आसा ते सगळे स्पिकरान लावड स्पिकरान हाय वॉल्युमाचेर तर आयले कितें जावंक पुरो जाय अशें. दे डोंट नो द न्यू टेक्नीक वी फाउंड वील ट्राय एंड डू इट लेट एवरीथिंग कम ऑन द स्पीकर. huh? So which one are you trying to become rich in? सो Faith, खंयचे जावंक or आमी rich प्रयत्न in करता. material things? पुष्पा क्या लगता है तुम्हारा वाराणसी के लोग कैसा है? विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं कि संसार के वस्तू अमीरी में अमीर बनना चाहते हैं? तू अकेली ऐसी है. ये मैंगलोर के लोग बोलते हैं सब ये लोग विश्वास में बढ़ने के लिए आए हैं. तुम लोग कैसे अलग है? मैंगलोर में सब लोग विश्वास बढ़ाने के लिए आए हैं, विश्वास में अमीर बनना है. या माइक इज हियर. Why don't you sit here only? So why do you sit so far? दीपक इसके बाद देना नहीं माइक, इधर आके बैठने दो. हाँ. A person who is in debt will think of on those lines only, right? No. A person who is in debt will not think of those lines. Usually. Are you born again? Pardon? Are you born again? Yeah, I'm not talking No, about I'm myself. asking you, are you born Yes, again? yes. If you are born again, Yeah. then the born again will think on the engrafted word or on the problem. I know that. No, don't say I know that. I'm asking you. I'm talking Are you about born again? generally. You are talking on Generally. on behalf of others. On behalf of others. So we are not talking here on behalf of others. We are talking here those who are born again Christians. Okay. Okay, thinking about the riches of this world or debts, will it solve your problem? If it is solving your problem, even I will start thinking on those things. सो समजुया हे देवाचें उतर आमकां अशें सांगता आमी भावार्थान गिरेस्त जावंक आमकां भावार्थान आमी गिरेस्त जावंक देवाचो आमकां डिजायर आसा आवडो आसा पूण आमी आमचे मागणे युजली जेन्ना आमचे मागणे आसता आमी भावार्थान रीच जावंक गिरेस्त जावंक आमी सोदता काय आमकां संवसारीच्या वस्तूंनी आमी गिरेस्त जावंक सोदता आनी आमी सगल्यांक आमकां खबर आसा दॅट वी वॉन्ट टू गेट रीच विथ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. येस ओ नो? भावार्थान आमी सेकंडरी घालतली. इफ यू डोंट नो द वर्ड देवाचें उतर तर आमी आमकां खबर ना जाल्यार भावार्थान रीच जावंक आमचें सेकंडरी आसतलें. बट आतां जेन्ना भयणीन आमकां एक उदाहरण दिलां, एक्सप्लेनेशन दिलां, जो मनीस रिणांत आसा तो मनीस कितें चिंतलो? I'll give you an example. उदाहरण घेवया. When I lost everything in my life, जेन्ना म्हज्या लायफान उदाहरण दिता ह्या सवालाचेर जेन्ना म्हज्या जिवितान सगळें काबार जालें, शेणलें, and I lost, came on the street, आनी हांव जेन्ना असो रस्त्यार आयिल्ल्या परी and there जालो was no money to eat food, आनी पयशे बसून नासले कितें खातलो जाल्यार God is the one देव जावन आसा who solved the problem by a person who gave my wife, not me, my wife, a house to stay for more than 3 years without rent in Bombay, a totally furnished house. हालेलुया.
सो आतां ह्या उदाहरणाचेर तुमकां म्हज्या लायफाचें एग्जाम्पल सांगता. म्हज्या लायफान जेन्ना हांव हारलोलो, सगळें कांयच ना, पयशे नासलो, कितें खातलो जाल्यार त्या वेळार देवान एक मनीस आमच्या लायफान धाडलो आनी म्हज्या घरकान्नीक म्हणटा तो म्हज्या वायफाक ताणें घर दिलें. तीन a lady अ gave. लेडी एक स्त्री तिच्या लायफांत येवन तिचें घर फूल फर्निश्ड, कांय घरान हाडपाची गरज ना, एवरीथींग फुल्ली फर्निश्ड घर दिलें. 3 years, रायट? 3.5 years. फॉर 3.5 3.5 वर्सां हें घर दिलें विदाउट एनी रेंट. Is it possible? हें जावंक शकता अशें नॅचरली, ते बी बॉम्बेंत? बॉम्बे अशें जावंक शकता काय बिझी गांवांत? I am telling you, when a person starts believing the word of God, word of God is God himself, things supernatural begin to happen. सो जेन्ना एक मनीस निर्णय घेता देवाचेर पातयोवणी दवरूंक, देवाचेर पातयोवंक, हर एक परिस्थितीन देवाचेर पातयोवंक, कसली बिगडलेली परिस्थिती तुका अशें दिसता हें केन्नाच चेंज जावचें ना, पूण त्या परिस्थितीन पर्यंत तूं तर एक मनीस निर्णय घेता देवाच्या उतराचेर पातयोवंक, जें आमकां जायना अशें दिसता तें पर्यंत देवाच्या मोहिमेक लागून, देवाच्या शक्तींतल्यान तें घडून येता. Then I went to the priest who helped me to come out of my bad things. सो त्या उपरांत हांव एका प्रिस्टा कडेन गेलो, कोणें म्हाका आदार दिलो म्हज्या परिस्थितींतल्यान भायर सरून येवंक, Who was teaching the word of जो God. देवाचे उतार म्हाका शिकयतालो. I told him I would like to work in the ministry. सो हांवें ताका सांगलें म्हाका इच्छा आसा हांव मिनिस्ट्रीन काम करूंक. So he asked me, are you married? सो ताणें म्हाका विचारलें तूं जें काजार जालां? I said, you met my wife and my 2 daughters. सो ताका हांवें सांगलें तूं म्हज्या घरकान्नीक मेळ्ळा आनी म्हजीं 2 भुरगीं आसा तांकांय तूं मेळ्ळा. Then he gave me a word that is 27 years back, And which I remember till today. ताणें म्हाका एक उतार दिलें 27 वर्सां पयलीं, 27 years बॅक पाटी म्हाका एक उतार दिलें, आयज पर्यंत म्हाका ताचो उगडास आसा. 1 Timothy 5:8. पयली तिमोटी चॅप्टर 5 verse 8. Just take that mic and give it to that lady. Just take the mic and give it to her. Anisha, just read it. जर कोणी आपल्या मनशाची चड करून घरच्याची खबर घेना, Slowly. जर कोणी जर कोणी आपल्यास आपल्याच मनशाची चड करून घरच्यांची खबर घेना तर त्याने भावार्थाची शिकवण तिरस्कार केला म्हणला रिजेक्ट केला. तो एर जातीच्या प्रास he is worse than an unbeliever. Believer, unbeliever. जातीच्या प्रास फास्ट म्हणीत. Mullah, that means if I am not able to take care of my family, then I am worse than an unbeliever. सो जेन्ना हें उतर आमकां अशें समजणी दिता, जर तर हांव म्हज्या घरच्यांचें टेक केअर करूंक हांव करिना आनी हांव करूंक जायना म्हाका, जाल्यार तो मनीस जावन आसा एक भावार्थ्या पेक्षा अनभावार्थ्या पेक्षा वर्स्ट असो. हालेलुया. So when I read that scripture, अनभावार्थ्या परस चड. he is a believer. Rejected the faith. First he is a believer. After he is a believer, then he does not look after his own family or provide for his own family. Then that person who says he is a believer is worse than an unbeliever. ओके, जो एक मनीस आपूण भावार्थी म्हणटा आनी भावार्थी जावन पर्यंत आपल्या फॅमिलीची जावं आपल्या घरच्यांची देखभाल करूंक तो शकना, तो करिना, जाल्यार तो एक भावार्थी एक भावार्थ नासलेल्या परस अधिक वर्स्ट. हालेलुया. So when I heard that, he said, if you
work in this ministry, सो जेन्ना ताणें ह्या प्रिस्टान जेन्ना हें उतर म्हाका सांगलें आतां तर तूं ह्या मिनिस्ट्रीन काम करताय I cannot pay you. हांव तुका फारीक करूंक म्हज्यान तुका जावचें ना And if I don't pay you, आनी हांव तर तुका फारीक करिना how are you going to take care of your तूं family? तुजे कुटुंबाक कशें सांबाळ करतलो That is why बिकॉज दॅट इज वाय तेका लागून you go and find a job तूं वच आनी तुका काम सोद and provide for your family. आनी तुज्या गरजेचें तूं कॅर घे तूं So I प्रोवायड कर said, then how will I learn the word of God? सो हांवें ताका अशें म्हणलें तूं अशें तर आसा जाल्यार हांव देवाचें उतर कशें शिंकतलो He said, that is where you learn the word of God better. आनी तो म्हणटा तूं तें जेन्ना काम करूंक लागतलो त्या सुवातीचेर तूं देवाचें उतर चड करून He शिंकतलो told me, the word of God cannot be learnt in a church. आनी ताणें म्हाका अशें सांगलें देवाचें उतर इगर्जेन भितर तुज्यान कशें शिकूंक जायना In the church, you are with all the believers. कित्याक इगर्जेन तूं सगळे भावार्थ्या मदीं आसाय But when you find a job आनी तूं जेन्ना भायर जेन्ना काम सोदतलो and there are all unbelievers around you, आनी थंय सगळे अनभावार्थी सगळे मनीस आसा तुज्या they भोंवती will put pressure on you, ते तुजेर जेन्ना प्रेशर घालतले and that is where you will grow. आनी त्या सुवातीचेर तुजी वाड जातली Whatever you are learning, आनी तूं कितें शिकता you will have an excellent time to practice what you are learning. आनी जेन्ना आतां तूं त्या सुवातीचेर पडटलो आनी जे अनभावार्थी तुजेर दबाव घालतले प्रेशर घालतलो तो जावन आसा एक संदी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी शिकोवंक हर एक परिस्थितीन कशें प्रेशरांतल्यान आमी वयर सरूंक And that place where you are working is your real church. आनी ज्या सुवातीचेर तूं काम करतलो तो ती सुवात जावन आसली तुजी असली खरी चर्च And there, when you begin to practice the word of God, आनी आतां त्या सुवातेचेर जेन्ना तूं देवाचें उतर शिकूंक लागतलो प्रॅक्टीस करूंक the लागतलो people who will taste the fruit of the Spirit because you are obedient to the word of God, आनी तो लोक तुजे सरभोंवती आसा तो लोक चाखूंक पावतलो तुजें जें फळ उत्पन्न जातलें तुजें फळ देवा सवाय रिगोन रावून you will not only mature, तूं फक्त आतां तूं तुजी वाडूच जायना you will see the blessings of God coming in a powerful way. पूण तूं पळयतलोय पुरे शक्तीन देवाची बेसांवां तुज्या जिवितान सारकी पुरी इन अबंडन्स फ्लो जाता पळय तें So I found a job. सो म्हाका जॉब मेळ्ळो So I said, that means I should not come to listen to the word. सो हेजो अर्थ असो जावन आसा की हांवें देवाचें उतर आयकूंक येवचें न्हय He said, you have to come only once a week. सो ताणें म्हणलें तूं एकूच पाटीन आयल्यार पुरो The day you got a holiday. आनी ज्या दिसा तुका हॉलिडे आसतली And whatever you learn, आनी त्या दिसा तूं कितें शिकताय that will be your practice for the whole week. आनी ती जावन आसतली तुजी प्रॅक्टीस पुऱ्या विकाक So that's where I began to learn. आनी त्या प्लेसीचेर त्या सुवातीचेर हांव शिकूंक पावलो Whatever I hear जें कितें हांव आयकतां तें एका दिसांत and whatever I experience आनी हांव कितें म्हज्या सरभोंवती पळयतां are two different things. आतां दोन वस्तू जावन आसा जें कितें आयकतां आनी जें म्हजें सरभोंवती जाता I have तें to बring this thinking आनी आतां म्हजें चिंता कशें घडून येवंक जाय to what I hear the teaching. जें कितें हांव देवाचें उतर आयकतां तें म्हज्या मनांत आसूंक पुरो As I began to practice that for the next 8 months, आनी आतां 8 म्हयने हांवें हें सेम प्रॅक्टीस केलें म्हज्या लायफांत the Lord began to bless me. देवान सुरू केलें म्हाका बेसांवान भरूंक And now the Lord told me to start the same business आनी आतां देवान म्हाका परत्यान सांगलें तूं तेंच तुजें बिझनस परत्यान सुरू कर where I had gone into losses. आनी जायतें म्हाका लॉस जाल्लें पटल्या जिवितांत But this time with the word of God, the same thing began to get blessed. आनी ज्या बिझनसान म्हजें लॉस जाल्लें तेंच बिझनस जेन्ना देवान म्हाका परत्यान सुरू कर म्हूण सांगलें तेंच बिझनस आतां उतरा उदेशी उतरा सोवे ब्लेस जावंक लागलें This teaching, ही शिकोवण let me say that again, this teaching, ही शिकोवण जी आमी शिकतात when I began to practice, जेन्ना हांव प्रॅक्टीस करूंक लागलो not only brought me out of my debts, हें फक्त म्हज्या रिणांतल्यानूच म्हाका भायर काडूंक ना but started blessing me more and more. पूण म्हाका चड आनी चड वो आशिर्वादान भरूंक लागलें If हेंच a उतर हेंच person is शिकवण thinking about his debts, आनी एक तर मनीस तर आपल्या रिणा विशीं चिंता he will only find out ways of the world तो फक्त वाट सोदून काडटलो संवसाराची and he'll go more deeper into debts. आनी तो आनीक खोल वयतलो त्या रिणांत But if the person is listening to the word पूण तो एक तर मनीस देवाचें उतर तर आयकता and practicing the word, आनी देवाचें उतर तर प्रॅक्टीस करता God will give him the solution. देव ताका एक वाट दितलो त्या परिस्थितींतल्यान भायर And सरूंक he will himself tell
आनी तोच सांगतलो आमकां देव this is beyond my ability. आनी तो मनीस सांगतलो हें जावन आसा म्हज्या चिंतना भायलें म्हज्या अस्तंगी This भायलें is beyond my capacity. हें म्हज्या अस्तंगी भायलें आसतलें This is beyond my thinking. हें म्हज्या चिंतना भायलें आसतलें It is my God who did it through his engrafted word. कित्याक हो म्हजो देव जावन आसा ताणें म्हजे सवें हें घडोवन हाडलां जेन्ना हांव ताजे सवें रिगोवन रावला पळय तेन्ना Some people go through a test कांय जाण लोक अशे परिक्षेंतल्यान पासार जातात for years जायतीं वर्सां because they never make a decision to practice what they hear. कित्याक ताणें केन्नाच तो संदी घेवंक ना तो निर्णय घेवंक ना देवाचें उतर प्रॅक्टीस करूंक Their lives are governed by their feeling and by their emotions. कित्याक तांचें जिवीत गव्हर्न हाव टू से भावना. भावना तांचें जिवीत पुरा तांच्या भावनाचेर धरलेलें आसा तांच्या फ्लॅश थिंकिंगाचेर तांच्या कुडीचें जें चिंतप आसा भावनाचें जें चिंतप आसा ताचेर तांचें जिवीत धरलेलें आसा They live a miserable life ती सारकें हादलेलें जिवीत जियेतात and they make miserable to all others around them. आनी दुसरी जी ताच्या सरभोंवती आसा तांचेय लायफ ती कठीण करून These are उडयतात the people who will put blame for everything else except themselves. आनी ही मनशां असली जावन आसा सगल्यांक ती दोश दितात सगल्यांक ती ब्लेम करतात पूण केन्नाच ती तांकां ब्लेम करिना They will never want to change, but they want everything else to change. तांकां खुद चेंज जावंक नाका पूण तांकां सरभोंवती लोक आसा ते सगळे बदललेले जाय The पूण they greatest don't want to change. fool in the world is a person who never changes but believes that one day everything will change. He is the greatest fool. वो मनीस एक पिसो जावन आसा की वो अशें Mahapiso. महापिसो ग्रेटेस्ट फूल सो एक मनीस तर अशें चिंता की सगल्यांनी भायल्यान बदलचें पूण तो केन्नाच चिंतिना No, I हांवें did not बदलूंक say जाय piscole. What was that in the morning? I did not say pisole. Piso. सो एक मनीस तर अशें चिंता सगल्यांनी भायल्यान चेंज जावचें पूण केन्नाच तो फोकस करिना की हांवें पयलें चेंज जावंक जाय म्हूण हो मनीस जावन आसा ग्रेटेस्ट फूल म्हणटा पळय तसो Whatlo piso. व्हडलो पिसो That is why there are so many people who are deceiving themselves for years and they come crying, nothing has happened in my life. तेका लागून Because you are living a foolish life. सो हो मनीस असो जावन आसा इतली म्हणटा इतलीं वर्सां जालीं हांव उतर आयकता पूण म्हज्या लायफान केन्ना चेंजीस जावंक ना कित्याक ह्या उतर तांणी तांच्या लायफान केन्ना प्रॅक्टीस करूंक ना Do you know yesterday whatever happened? तुमी जाणा काल कशें कितें घडलें तें Yes, there was a trouble. हो खूब त्रास जाले म्हाका कश्ट जाले But I was rejoicing because I passed the test. पूण हांव संतोशांत रावलो कित्याक ह्या परिक्षेन म्हाका पास जावंक आसा म्हूण That gives maturity. हे असले वस्तू जेन्ना आमच्या लायफान ते आमकां टेस्ट When your focus is on passing the test, you begin to grow into maturity. जेन्ना आमचें ध्यान आनी मन असल्या वस्तूंचेर येता की हे टेस्ट म्हाका पास जावंक जाय आनी ह्या टेस्टांतल्यान पास जावन म्हाका भायर सरूंक जाय हो वेळ जावन आसा आमच्या जिवितान एक आमची वाड जाता आत्मीक वाड म्हणटा पळय Don't focus on the victory. आमी ते जैताचेर फोकस करचे न्ही Don't focus on the blessing. आनी आमी बेसावांचेर आमचे फोकस घालचे Don't न्ही focus on the things that you desire. आनी आमी जे कितें हांवडो धरून आसा त्या वस्तूंचेर आमी आमचे फोकस Only घालया नाका focus how you can practice this word of God in your everyday life by passing the test. And once you start passing the test, you yourself will say, my God, what God has done in my life is far beyond than I could ever think or plan in my life. हालेलुया सो आमी समजून घेवया आमी चिंतुया नाका म्हाका बेसावाचेर आमचें ध्यान आमी चिंतुया नाका म्हजे संवसारी वस्तू जे कितें हांव आवडटा म्हणटा न्हय डिझायर तस त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन आमी घालया नाका पूण आमचें ध्यान आसूं दी जे टेस्टींग जे परीक्षा म्हज्या जिवितांत येता टेस्टींग येता आमी सदांच आमचें ध्यान आनी मन दवरूंक आसा हे टेस्टान हांव कशें पास जावचें आनी म्हजें पुरा ध्यान म्हजें आसचें ह्या टेस्टांत हांव पास जालो म्हूण देवाक म्हज्या जिवितांत व्हरतो स्वाद दिवन The next time you go through trouble, आनी नेक्स्ट टायम आतां जेन्ना तुमी कश्टान पडटात don't treat trouble as trouble, तुमी ते कश्टाक हे त्रासाक तो त्रास आयला म्हूण अशें पळय नाकात but look at it as an opportunity to pass the test. पण तुमी ते त्रासांक अशें पळयात की हे कश्ट जावं हे संकश्ट जे आयल्या हे संकश्ट जावन आसा एक म्हाका संदी ऑपॉर्च्युनिटी इज वॉट संदी रायट हाव डू से ऑपॉर्च्युनिटी एक संदी जावन आसा एक म्हाका सोयीक जावन आसा की हांव हे टेस्ट पास जावन देवान दिलां आनी म्हाका शक्ती दिल्या तातूंत हांव ऑपरेट करूंक So God is choosing those who are willing to be rich in faith.
आणि देव विचून काडूंक तयार आसा त्या मनशाक जो मनीस आवंडो दवरता की म्हाका गिरेस्त जावंक जाय भावार्थान. We all are born again. आमी सगळीं परत्यान पुनर्जन्म जाल्ली In मनशां. the eyes of God, He has chosen you, He has called you, because He has put in each one of us the same measure of faith. हालेलुया. सो देवाच्या दोळ्या मुखार देव आमकां अशें पळोवन आसा की आमी नवी रचना जाल्ली जावन नवी परत्यान जल्म जाल्लो मनशां आमी. सो देवाच्या नदरेन देवाचो आवंडो आसा की आमी हर एकल्यान गिरेस्त जावंक जाय त्या भावार्थान, कित्याक देवान आमकां हर एकल्याक म्हणटा त्याच मेजराचो, त्याच अमावंटाचो, त्याच मात्राचो आमकां भावार्थ दिला हर एकल्याक. टू एवरीबडी द सेम मेजर ऑफ फेथ हॅज बीन गिवन. He has not given to some more, some less. थोड्यांक चड दिला, थोड्यांक उणें दिला अशें करूंक ना देवान. He has given to everybody the same. देवान हर एकल्याक सेम मेजर ऑफ फेथ, तोच फेथ दिला. So why is it not working the same? आणि आता वो हर एकल्याक सेम वेन कित्याक काम करिना? Because each one is thinking differently according to what they want to think. कित्याक आमी हर एक सेम चिंतना घेवन ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां जाय जाय ते पर्यंत आमी चिंतप करून आसा. तेका लागून भावार्थ हर एकल्याच्या जिवितान सेम तरेन काम करिना. The person who does not live by the word of God lives the most miserable life. The reason is, one day he is on the top of the roof, the next day you will find him deep down struggling and with fear and with frustration and with bitterness and with all the demonic activity in that person's life. सो जेन्ना भावार्थ दिला म्हूण आमी जेन्ना पळयता नॉट नेसेसरी I'm not fooling, I'm telling you the truth. सो गरजेचें ना की जेन्ना आमी त्या भावार्थान जेन्ना आमी काम करून आसा वो भावार्थ सारको आमी आवंडो घेवन ना ह्या भावार्थान आमी रीच जावपाक जाल्यार आमी त्या मनशाक अशें पळयतले एक दीस तो सारको उंचल्या पावंड्यार आसा आनी एक दीस अशें आसा तो दिसत ना, सोदूंक पडटा तो मनीस खंय गेलो काय म्हण. In my own life, I will tell you. म्हज्याच लायफाचें तुमकां उदाहरण सांगता. God told me to go to a Konkani prayer group. कोंकणी प्रे ग्रूप. सो देवान म्हाका अशें सांगलेलें की कोंकणी भाशेचो प्रे ग्रूप आसा तातूंत तूं भितर सर In my म्हण. parish. आमच्या पॅरिशांत म्हणटा. And in Konkani prayer group were all elders and I was the youngest. At 33, imagine, I was the youngest in the prayer group. सो आतां तुमी समजूंक पुरो ह्या पॅरिशांत जेन्ना म्हाका देवान सांगलें तूं ते कोंकणी प्रे ग्रुपान वच, ते कोंकणी ग्रुपान हांव सगलें पळयता, सगलें म्हाज्या ओन एल्डरली म्हणटा तेन्ना हांव फक्त 33 years old. I did not have a mother. My mother had already expired. ओके. सो तेन्ना ताचे आवय नासली म्हणटा ती देवताय आसली. But I found many mothers in the prayer आनी group. म्हाका त्या वेळार जायते मम्मी मेवली म्हणटा त्या प्रे ग्रुपान. And I was the naughtiest among them. आनी हांव बरो नॉटी आसलो तेंच्या मदें. But there was one thing. पूण एक अशी वस्त आसली Whatever teaching I heard, जें कितें हांवें टिचींग आयकलें I would practice. हांव ती टिचींग प्रॅक्टीस करतालो. Every week when we would meet, every week once, आनी एवरी विकाक जेन्ना एक पावटी जेन्ना हांव मेळूंक वयतालो they would give us 5 minutes to come and share what you experienced in this 1 week. आनी ते आमकां एक 5 मिनटांचो वेळ आसतालो. तुमच्या आख्या विकान आख्या सुमारान तुमी कितें एक्सपिरियन्स केलें ते येवन तुमी शेअर करात. So I would share with them all the wonderful things that the Lord had done. आनी ह्या 5 मिनटान हांव जायते देवान म्हज्या जिवितान बरे बरे देवाचे करणे जे हांवें पळयले ते सगळे हांव शेअर करतालो 5 मिनटां भितर. So one day they gave me a chance to preach. सो एक दीस असो आयलो ताणें म्हाका चान्स दिलो प्रिचींग करूंक. So I began to preach. सो हांव प्रीच करूंक लागलो, उतर दिवंक लागलो. Praise God. And then I also saw that they gave me a chance to pray over people. आनी ताणें एक दीस असो आयलो ताणें म्हाका असोय चान्स दिलो की लोकांचेर प्रे मागणें करूंक. And I would think, आनी अशें चिंतूंक लागलो. some of them were 15 years in the prayer group. आनी हांव अशें चिंतूंक लागलो कांय जाणां 15 वर्सां तावन आसा त्या प्रे ग्रुपान. And I was only a baby of 3 months old. आनी हांव फक्त 3 म्हयन्यांचो बेबी कसो देवाच्या उतरांत. But when I would pray, healings and miracles would happen. When they would pray, nothing would happen. सो आतां I'm not joking, I'm telling you the real हें truth. तुमकां हांव सच सांगता अशें घडलेलें त्या वेळार. आनी एक टायम असो आयलो जेन्ना म्हाका मागणें करूंक सांगलें तांचेर. हांव पळयता 15 वर्सां तावन लोक आसा आनी जेन्ना हांव 3 म्हयन्यांचो बेबी म्हणटा देवाच्या उतरान जेन्ना हांव हात तांचेर दवरून मागणें करतालो जायते अजाप घडलें, मिरेकल्स जालें, पेकोवणें जालें जें हांव पळयता. जेन्ना लोकांचेर हात दवरूंक लागलो आनी जेन्ना तीं दवरता तेन्ना कांय डिफरन्स नासलें. And I would think I'm somebody special. आनी म्हाका अशें दिसूंक आयलें की हांव मातसो स्पेशल आसा म्हण. They are 15 years and I'm 3 months. God has put omte udade mogalla. Kale santate, what do you say? In Konkani like this they say, na? वरत्या मापान वतयला Nahi, ओमत्या कळशार. no, something like this. Omte udade mog kela.
I heard that phrase मँगलोर somewhere. कोंकणी ओके सो म्हाका अशें चिंतप आयलें म्हणटा तो म्हाका देवान चड आनी चड दिला म्हूण हें म्हजें सवय हें घडटा Praise God. प्रेज गॉड And I really thought I was special. आनी म्हाका खरेंच अशें दिसून आयलें की हांव सारको स्पेशल आसा म्हूण But after years, I began to realize आनी जायत्या वर्सांनी म्हाका अशें समजून आयलें that God has given everybody the same measure of faith. सो जायत्या वर्सांनी म्हाका अशें समजून आयलें की हांव स्पेशल न्हय आसलो पूण देवान आमकां हर एकल्याक सेम अमावंटाचो तितलोच पावर दिला म्हूण हर एकल्याक सेम 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 कांयच डिफरन्स ना Then the question is, if it is the same, why is the difference? आनी आतां सवाल असो आसा सेम दिला तर देवान तितल्याच मात्रान तर आमकां सगळ्यांक सेम पावर दिला जाल्यार हर एकल्याच्या लायफान तो डिफरंट डिफरंट कसो काम करता Okay, let me give an example. उदाहरण दिता In your house, there is a bathroom. तुमच्या घरांत बाथरूम आसात आसा There is a tap. नळ आसा Can you see the pipe? तुमकां पायप दिसता बाथरुमान Pipe पायप भितर आसा. खाली नळ दिसता. पायप दिसता की पायप त्या वणटीन भितर आसा फक्त नळ दिसता न्ही Okay. Can you see the tank where the water is? आनी तुमच्या बाथरुमान तुमकां तुमचे टँक दिसती पडटा Tank आसा. बाथरूमांतून दिसता. Okay. Clear? Now, will you turn the tap right side or left side to open? आय एम ऑल्सो नाव थिंकिंग दिस राईट ऑर लेफ्ट To get the water, लेफ्ट लेफ्ट you will turn right or left? आता ते नळ चालू करूंक लेफ्ट आन और राईट आन वयत गुणायतात आमी लेफ्ट न्ही लेफ्ट ओपन क्लोज इज राईट ओके प्रॅक्टीस करून पळयात लेफ्ट राईट Okay, you go home and do it. Okay. Now, what if you press it to the right? कशें जातलें तुमी ते सारकें दामून गुणायतात रायटांत Will even a drop of water come? एक थेंबो पर्यंत येतलो उदकाचो What if you turn the other side? आनी दुसऱ्या अर्दान तुमी तर तें टर्न केलें जाल्यार Water will come. What if somebody opens very little? आनी अशें समजुया कोण ते आतां मातशें इल्लेशें ओपन करता How long Very will it little. take for the bucket to fill, to book? कितलो टायम लागतलो तें बकेट book. भरोंक इल्लेशें ओपन केलें जाल्यार To book. How long will it take, Baba? Long time. Another person is opening full. How long will it take to fill the bucket? फ्यू टायम Now. Are you getting water from the municipality? तुमकां उदक हे म्युनिसिपालिटींतल्यान येता Correct? Is the officer coming and opening the tap for you? ते म्युनिसिपालिटीचो ऑफिसर येवन तें तुका चालू आनी बंद करून दिता न्हय Who is in charge to open the tap? ताचो धनी कोण इन्चार्ज कोण तें चालू आनी बंद करूंक The same principle God is saying. आनी होच सिस्टम देवान प्रिंसिपल आमकां देव सांगता The Holy Spirit tank is inside you, which you can't see. पवित्रत्म्याचे जे टँक आहा म्हणटा ते उदकाचे पर्यंत सेम आमकां पवित्रत्म्याचे टँक आमच्या भितर आसा In your spirit, तुज्या आत्म्यांत आसा full of power of God. पुरा शक्तीन भरलेलो टँक आसा हो भितर आमच्या To open the tap, हो नळ उक्तो करूंक it depends on what you are thinking. हें हाजेर धरलेलें आसा तूं कितें चिंताय ताजेर If your thinking is on the engrafted word of God, तुजें चिंतप तर देवा सवय रिगून रावलेल्या उतराचेर आसा and you are doing what the word of God is saying, आनी तूं तर करताय जें देवाचें उतर सांगता तें you are opening the tap to the full. तूं तो आतां नळ चालू केल्ल्या भशेन आख्खें पुरा फूल इल्लें इल्लें न्हय And the one who is not doing what the word of God is saying, आनी जो कोण तें देवाचें उतर सांगता तें तशें करिना he is also opening the tap, but not of God, but of the devil. आनी तोय मनीस जो देवाच्या उतरा प्रमाणे करिना तोय टॅप ओपन करता तो मनीस पूण देवाचे टँक आसा त्या टँकाचे न्हय बट तो टँक जो सैतानाचो आसा तो टॅप तो ऑन करता So, who is in charge of opening the taps? आतां कोण धनी जावन आसा वो टॅप उक्तें करूंक बंद करूंक धनी कोण आमीच So, you have to decide Satan's tap, God's tap, whatever tap you open, that power flows through you.
सो आतां आमी निर्णय घेवंक आसा आमी ते सैतानान दिला ते टँक आमी संवसारी स्थिती प्रमाणे आमी तें ऑन करता काय देवान आमकां जे टँक दिला ते टँक आमी फूल ओपन करता डिपेंड ऑन वॉट आमी कितें निर्णय घेता ताचेर आसा So the question is, has God chosen you? सो सवाल अशें जावन आसा देवान आमकां वेंचून काडल्या बेगिना Yes. Yes. Has He chosen you because you are good? देवान आमकां ह्या कारणाक लागून वेंचून काडल्या कित्याक आमी बरी म्हूण Or He's chosen you so that He can show you His power, His glory, and transform you? ओ देवान आमकां ह्या कारणाक लागून वेंचून काडल्या कित्याक ताची महिमा ताका आमकां दाखोवंक जाय ताची शक्ती आमचे सोबेन ताका दाखोवंक जाय म्हूण देवान आमकां वेंचून काडल्या So the question is, if God has chosen you, are you rich in faith or are you rich in fear? सो सवाल अशें जावन आसा देवान तर आमकां वेंचून काडल्या आमी भावार्थान गिरेस्त जावंक पुरो काय आमी भिरांतेन गिरेस्त जावंक पुरो देवान तर वेंचून काडल्या जाल्यार आमकां Brother, I just want to be clear, still clear, though you have been explaining. You see, you were just 3 months in the Lord and you could do so powerful healings. You just now mentioned. First thing. Did I say, according to the word, God has given to everybody the same measure of faith? येस सो तुमकां So from God's side, has He given everybody the same measure of faith? येस Yes. Has God given everybody 24 hours? येस Come on. The question 24 is, वरां दिलें देवान Now my next line no, was, before you go ask the next question, let's. So now the next question is, He has given us 24 hours. Out of the 24 hours, how many hours do I use for the word of God? जे 24 तास देवान आमकां दिल्या ह्या 24 तासांतल्यान कितले वरां आमी देवाच्या उतराक दितात The day a person understands ज्या दिसा एका मनशाक समजून येतली that this word has power to change my life, my future, my family, everything, this word has got power. Where do you think you will use, where do you think you will use your 24 hours? सो जेन्ना एका मनशाक समजून येतली की देवाच्या उतरान अशी शक्ती आसा म्हजें जिवीत आख्खें पुरें बदलूंक आसा म्हण जेन्ना हें तुका समजून येतलें आतां तुमचें चिंतप कशें जातलें कितलीं वरां पूण आमी तयार आसतलीं ह्या देवाच्या उतराक वेळ दिवंक Yes, go ahead. so you were, now the next you stated that there were others who were 15 years in the Lord, but they couldn't But do the powerful problem was, healings they and were, miracles. listen, they were there for 15 years. सो जेन्ना पापान आमकां उदाहरण दिलें की तेच्या सुरवातीच्या दिसांनी जेन्ना तो नवोच आसलो देवाच्या उतरान तेन्ना ताणें आमकां उदाहरण दिलें की 15 वर्सां तावन जे मनीस आसले तांचे कडेन जे घडण आसलें तें ताचे कडेन घडलें But they did not have the teaching of the word. They were champions in saying ready-made parrot-like prayers with their new by heart. सो हे जेन्ना डिफरन्स जालें इतले वर्सां तावन एक मनीस मागण्यान आसतना पर्यान देवाच्या उतरा प्रमाणे कार्य दिसून येनासलें फळ दिसून येनासलें अशें कित्याक पूण हेजो अंतर असो जावन आसा आमकां संवय जावन आसा पुरा वर्सां तावन एक मागण्याचो पॅटर्न आमी अशे भशेन दवरला की एक पॅरट कसो कंटिन्युअसली जे बाय हार्ट करून म्हणटा ते आमकां एक बाय हार्ट जाल्लें I challenge you. काळजांतल्यान आमकां त्या उतराची समजणी नासली I challenge anybody. हांव तुमकां चॅलेंज करूंक शकता म्हणटा One person is taught the teachings of Christ. एक मनीस शिकवण आसा जेजूची शिकवण Another person is given a book of prayer. आनी दुसऱ्या मनशाक एक पुस्तकां दिलें मागण्यांची And this fellow is doing prayer day and night. आनी हो मागण्यांचे पुस्तकां कोणाक दिला तो दीस आनी रात ते शिकता And this one is learning the word of God. आनी हो दुसरो मनीस जावन आसता तो देवाचें उतर शिकता My question to all of you, म्हजो प्रश्न तुमकां सगल्यांक आसा हर एकल्याक do you walk on one feet? तूं एकाच पांयान चलतात काय एकाच पांयांचेर आमी चलूंक जाता गी ना So on one leg is the prayer, आमचो एक पांय जावन आसा मागण्यांचो another leg is the word of God. आनी दुसरो पांय जावन आसा देवाचें उतर Prayer, word of God. Prayer, word of God. Prayer, word of God. Now your Christian life will be excellent.
प्रेज गॉड. सो आमचे जिवीत जेन्ना एक पांय जावन आसा मागण्यांचो देवाचें उतर, मागणें देवाचें उतर, मागणें देवाचें उतर, अशें जेन्ना आमचें लायफस्टायल जातलें तेन्ना आमी क्रिस्ती भाव भयणां एक्सलंट जिवीत आमचें क्रिस्ता सवें जिवंक पावतलें. Jesus never said, जेजून केन्नाच म्हणूंक ना go into the ends of the world and go and teach everybody to pray. आनी जेजून अशें केन्नाच म्हणूंक ना देशाच्या कोणशा कोणशांनी वचून तुमी तांकां मागणें करूंक शिकय म्हूण. He never said that. ताणें अशें म्हणूंक ना. He said, go and preach the gospel. ताणें अशें म्हणलें की तुमी वचात देशाच्या कोणशा कोणशांनी आनी हें शुभ वर्तमान वचून तुमी परगट करात. Even if all of us sit and pray 24 hours, 365 days, there will be no change in the world. आनी जावंक पुरो आमी हांगा बसून 24 वरां 24 तास फक्त मागणें करीत आसा आनी वर्साचे 12 म्हयने आमी तर मागणें करीत आसा. आमच्या लायफान कांयच बदलावणी जावची ना. Did Jesus go and teach people to pray? जेजून वचून दुसऱ्यांक हर एक वेळार मागणें करूंक शिकयलां. In every chapter you find Jesus going and preaching the word of God. दर एका चॅप्टरान बायबलांत आमी पळयलां तो वयता आनी देवाचें उतर परगट करता. Because the word of God reveals to you the truth. कित्याक देवाचें उतर जावन आसा आमकां सत उक्तें करता. The word of God brings faith in you. देवाचें उतर आमच्या भितर भावार्थ तयार करता. The word of God destroys the lies of the devil. देवाचें उतर सैतानाचे सगळे फोटीचो नाश करता. The word of God is like a hammer destroying the stronghold. देवाचें उतर जावन आसा एक हातोडी कशें जे स्ट्रॉंग होल्ड जे बांदून आसा ताचो नाश करूंक. David said, the word of God is like a lamp to my feet. दावीद राजा आमकां अशें सांगता देवाचें उतर जावन आसा एक दिवो म्हज्या पांया कडेन. Hebrew, the book of Hebrews says, the word of God is like a sword, two-edged sword. आनी हिब्रूवाचें पुस्तक आमकां अशें सांगता देवाचें उतर जावन आसा जिवे आनी एक दोनी वटेनी पांजलेली तलवार कशें. James is saying the word of God is like a mirror. आनी जेम्साचें पुस्तक आमकां म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा एक हारसो कसो. And Jesus is saying the word of God is like a seed. आनी जेजू आमकां अशें शिकयता देवाचें उतर जावन आसा एक बी कशें. All these is comparing हे the सगळें power of the word of God in one's life. आनी हें जे सर करून आसा सगळें जे सर करून आसा हें देवाचें उतर आमच्या लायफान आमकां कशें आमी हाव डू वी यूज दीस हें देवाचें उतर कशें आमच्या जिवितान आमकां घडोवन येवंक पुरो. I've seen in my own life. हांवें म्हज्या लायफान हें पळयलां उतरा प्रमाणे म्हज्या From जिवितान what I was हांव कसो आसलो त्या वेळार and what this word has done in my life, आनी हे उतरान म्हज्या जिवितान आतां कशें कितें केलां there's a तें day and night difference. हें उजवाड आनी रात कशें अंतर आसा. And that's why whenever somebody wants to talk to me, आनी आतां जेन्ना कोण तरी म्हजे सगळें उलोवंक सोदता I will not teach them anything else. हांव तांकां आनीक दुसरें कांय शिकोवचो ना. I'll teach them this engrafted word has power to save your life, your family, your generation, only on one condition, if you are willing to be the doer of the word. सो आतां म्हजे सर शिकोवणी आयलो जाल्यार हांव एकूच काम करूंक तयार आसा तें जावन आसा देवाचें उतर शिकोवंक. जे देवा सगळें रिगून रावलेलें जें उतर आसा हें शिकोवन तुज्या लायफान सगळे चेंजीस जावंक बदलणी जावंक हेंच शिकोवंक हांव तयार आसा. The Bible is very clear. If you are not a doer of God, you are deceiving your own self. आनी बायबल आमकां सारकें क्लियर सांगता तूं तर देवाचें उतर करणेन घालता तसलो मनीस न्हय जाल्यार My तूं तुकाच friend, फटयता. if you are only a person of prayer and not the word of God, your life is still miserable. आनी तुमकां हांव एक सांगूंक सोदता म्हज्या इश्टानो तुमी तर हें देवाचें उतरान तर पडना फकत मागणेंच तर चिंतून तर तुमी आसा हें मागणेंच तुमच्या लायफान तुमकां सुटका दिवचें ना पूण आमी हेंच करीतूच Your life उरतले. will be still miserable. आनी तुमचें नास आसतलो लायफाचो मिजरेबल दुखाचें कश्टाचें आसतलें तूं तर मागणेंच करीत आसा आनी हें उतर देवाचें सत तर तुज्या भितर ना. But if you are a doer of the word, Jesus said you are a wise man. आनी जेजू म्हणटा आमकां तूं तर देवाचें उतर करणेन घालता तसलो जाल्यार तूं एक जाणवायेचो मनीस. The storm will surely come. आनी तुमच्या लायफांत त्रास तुफान The येतले flood will surely come. फ्लड येतलेच म्हणटा The rain will surely come. पावस येतलो तुमच्या लायफान All kind of different weather conditions will आनी come. दुसरे तरेचे वेदर्स क्लायमेट आमच्या लायफान वेदर्स येवचे आसा But your house will stand strong. पूण तुजें घर सदांच घट आसतलें थीर आसतलें. Do you know when your house starts cracking? तुका खबर आसा केन्ना आमचे घराक एअर दॅट क्रॅक्स येतात ते. What do you say for cracks? वी से एअर Do you know फुटाळ येता. do you know when the house is under cracks? तुका केन्ना गमून येतलें तुज्या घराक फुटाळ आयला म्हूण. When your thinking is wrong, जेन्ना तुजे चिंता चुकीचे आसा तेन्ना when you have got worry,
जेन्ना तुका हुस्के आसा, when you've got fear, तुका भिरांत आसा, when you're stressed, तुका आसा, that is a clear indication your foundation is not on the rock. हें जावन आसा एक आमकां पुराव कशें, निशाणी कशें आमच्या घराक फुटाळ गेल्या म्हूण. It won't take long आनी एका वेळ लागचो ना for the devil to beat you up. सैतानाक आमकां मार घालूंक. That's why, my friend, त्या खातीर तुमकां म्हज्या इश्टानो तुमकां हांव सांगता, build a house on the strong foundation. तुमचें घर जावन दी त्या घट खडपार बांदलेल्या परी. Yeah, what was your question? Do you have questions after listening to what I said? Yeah, no. You have made so many things very clear. Then why are you asking questions every day? But this was something different. This was about the debt. People generally think of the debts when they are in debt. They are tense about the debt. So you explained very well. You explained in detail. And another question I had was, which you only said, that you just 3 months in the Lord and you could do such wonderful healings. They were there for 15 years in the and they were Bible, not in the Bible, the Lord says, those who believe in me will not only do the things I did, but will be doing greater things than I did. That is what Jesus is saying. The challenge is not how much you pray. The challenge is how much do you believe what you pray. So you mean to say those people who were for 15 years, they did not believe? They were always with stress and always with fear. Just Okay. because you are 15 years in the Lord does not mean you are a matured Christian. Translate. Okay, yeah. Understood. ओके जे For how many years you are going for the retreats? No, let me ask you. I have never asked you. Let me ask this question. Give me an honest answer. For how many years are you going to the retreats? An honest answer. At Vasai, I have been going every No, not month. Vasai. Before that also you were going. I am a lawyer now. You are in the court. All this time you put people in the court. Now I'm the lawyer here. Well, Give me an honest answer. God is a witness. Don't tell lies. Yeah, in Tabor Ashram, I used to go every Saturday. No, wherever. But how many years now? Don't turn around. Give me the number of years. 25. Heard it? Heard it? Did you hear? Isn't it disgrace and shameful? Not at all. I used to go for my problems to be No, resolved. no. Isn't it a disgrace and a shameful that even after so many years, the person is still questioning what a person is hearing the word of God? I'm not insulting you. I'm just asking you, change. Others, another 20 years will go and it will come and go, but your life won't change. Life will change the day you don't question the word, but you say, Lord, if that is what written, I'm ready to follow it to the full stop. That is the challenge. The challenge is not how many questions you asked. The challenge is how much did I submit and obey the word. Aren't you shocked? Even I'm shocked. But now I'm not shocked. I'm feeling sorry for her. Everybody has got reasons. Everybody has got problems. But how are the people going to come out of problems? By thinking on problems? Never. Never. By thinking on the Word of God will bring you out of problems. I'm not here to insult anybody. I have no problem when you're asking questions. Questions can be asked 1 time, 10 times, 100 times. But only asking questions or making correction with the answers that you have received. And if the correction is not done, then the person is running a life, a foolish life. And it looks like I'm the most miserable teacher who has been teaching for such a long time and have not made any change in people's life. See, listen, if you're coming for the retreat, and after coming for the retreat, if this word has not changed you, I am the one who is a miserable teacher
who has been teaching everything miserable. Because it is up to the student to understand. If I'm not going to do what the Word of God says, it will take another 20 years. But you will never be able to come out of that problem. It is only after you do what the Word says. I have come recently, last 1 year back I came from Mangalore, and then I've been going to Vasai, and then I came here. Yours is recent, 1 year and 1.5 year. So whatever it is, my dear friend, listen. Be a doer of the word and fight against those thoughts, fight against those emotions, fight against everything that contradicts God's word. And if you are not ready to fight the small battles, do you know what destroys your life? Not the big things. If I ask these people over here, have you murdered somebody? They say never. Do you think of murdering? Never. Do you feel like going into adultery? No. Do you feel like drinking? No. Do you feel like gambling? No. You are beautiful in those areas. But when was the last time you got offended? When was the last time you became jealous? When was the last time you got bitter? When was the last time you were unforgiveness? Now those are the demonic spirits that will destroy your life. I know it's difficult. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओके तुमकां समजलें कितें मॅटर आमी पापा वॉज टिचींग अस आमकां कितें शिकयतालो सो जेन्ना दोन सवाल आसले दोन सिट्युएशन आसले आमच्या लायफान एक जावन आसा एक प्रश्न सिस्टरीन आमकां दोन प्रश्न विचारले आनी दोन परिस्थितीचे दोन प्रश्न आयले तो पयलो प्रश्न जावन आसा ते म्हणटा फर्स्ट थिंग एक मनीस रिणांत आसतना आमी भावार्थान गिरेस्त जावंक चिंतूंक पर्यंत आमकां जाता गे मनीस एक रिणांत आसा फिजिकली रिणांत आसा जायते पयशे दिवंक पाटी दिवंक आसा कोणाक आनी सारको रिणांत बुडला त्या वेळार त्या परिस्थितीन एक मनीस भावार्थान गिरेस्त जावंक चिंतलो पर्यंत कॅन यू थिंक अबाउट दॅट नो रायट बट इन दॅट सिट्युएशन दॅट पर्सन वील ऑलवेज थिंक अबाउट हाव वील आय पे द हांव कशे पर्यंत म्हजें रीण पाटी दिवन हांव सुसेगात रावूं आनी हो मनीस जाता तितलो प्रयत्न करतलो संवसारी तरेन हें रीण पाटी दिवंक आनी हें जेन्ना संवसारी तरेन जेन्ना हो रीण पाटी दिवंक प्रयत्न करता हो रिणांत आनीक बुडोवंत आसता सो ही शिकवण कोणाक जावन आसा जो मनीस क्रिस्ता सोवें नव्यान जल्म घेतला नवो जल्म घेतल्या मनशाक नवो जल्म घेतल्या हर एक क्रिस्ती भावाक आनी भयणीक ही शिकवण जावन आसा तूं जेन्ना क्रिस्ताक स्विकारता म्हजो सोमी म्हजो धनी म्हूण तुका आनीक क्रिस्ता सोवें दुसरी वाट ना कित्याक क्रिस्ता सोवें आमी आसून पर्यंत दुसरी वाट आमी सोदून काडटा आमकां फक्त मार पडटलो आनी तो मार जावन आसा सैतानाचो मार आनी हो मार आमच्या मनान तो आमकां दिता आमकां तो त्या परिस्थितींतल्यान भायर काडचो ना पूण आमकां तो अदीक आनी अदीक त्या परिस्थितीन आनीक खोल डीप घालता सो ज्या रिणाच्या परिस्थितीन आमी जे भशेन शिकता समजुया एक मनीस त्या रिणांत आसा जाल्यार ह्या मनशान आपलें मन देवाच्या उतराचेर हाडूंक आमकां भोव गरजेचें की जेजू तूं जावन आसाय म्हजो सांगाती तुवें म्हजें सगळें रीण परतन पावयलें आनी हें पावल जावन आसा भावार्थान गिरेस्त जाल्यार देव म्हजी रिणां आपूण जावन सगळें फारीक करता आनी हें नॅचरल लायफ आमी ताका म्हणना ह्या लायफाक म्हणटा आमी सुपर नॅचरल लायफ आय डोंट नो हाव डू यू से इन कोंकणी सुपर नॅचरल लायफ एनी वर्ड अलौकीक जिवीत जावन पडटलें आमचें जें तुका तुज्या मनांतल्यान तुका एक्सप्लेन करूंक पर्यंत तुका हें जमचें ना दुसरो प्रश्न जावन आसा हे सिस्टरीन आमकां विचारलो समजुया आतां जेन्ना पापाचें उदाहरण आमी घेतलें तो म्हणटा हांव 3 म्हयन्यांचो उतरांत आसा आनी जायते म्हज्या पयले 15 वर्सां 20 वर्सांत हांव मनीस देवाच्या उतरांत आसा पूण करणेन तांची फळां कांयच दिसती पडना सो भयण म्हणटा सो कांय अर्थ ना हें 15 वर्सां पासून तर हांव उतरांत आसा जाल्यार इज इट नॉट अ बीग थिंग हें व्हडलें न्हय हांव 15 वर्सां आसा 20 वर्सां आसा इज इट नॉट अ बीग थिंग हें व्हडलीशी गजाल न्हय आमी केन्नाय आमची बडाय मारता न्हय 20 वर्सांत हांव उतार आयकतां मारिनान आमी बडाय 25 वर्सां जालीं हांव उतार आयकतां ना आमची आसा गे ना तुमकां कोंकणी येता गो तुमी इंग्लिशीन समजलें म्हूण तुमी कांय आन्सर दिनान सो तुमी दिना जाल्यार आय वील कंटिन्यू इन इंग्लीश सो आमची बडाय आसता 20 वर्सां जालीं 30 वर्सां जालीं हांव उतरान आसा आनी हांव प्रेयरांत आसा म्हणटा आमी वय की ना पूण आमच्या लायफान देवाच्या उतरा प्रमाणे कांय फळ ना देर इज नो फ्रूट
फळ आमच्या लायफान कांयच ना देवाच्या उतरा प्रमाणे. सो 30 वर्सां 25 वर्सां आमचो कितें फायदो देवाच्या उतरांत रावूंक. सो पापान आमकां अशी शिकवण दिल्या, तूं मागणें करता हें चुकीचें ना, पूण मागणें आनी देवाची शिकवण हे दोनी सांगातान एक पांय लेफ्ट एक पांय रायट दोनी सांगातान चलता पळय तसो. नाजाल्यार आमी एक पांय ना लंगडे कशे आमी चलता आनी आमकां जाय तें डिजायर्ड आमच्या जिवितान आमकां पळोवंक मेळना. सो व्हेरी इम्पॉर्टंटली तूं 15 वर्सां लायक भयणीन म्हटलें देन पापा आस्ट तिका विचारलें तूं कितलीं वर्सां जालें उतरान आहा, फक्त नंबर सांग. कितलीं वर्सां म्हणलें ताणें? 25 वर्सां उतरान आसा, पूण तिका करेक्ट टिचींग खंय मेळूंक ना. यू डीड नॉट गॉट द रायट टिचींग लायक हाऊ यू आर गेटींग टुडे. आय कॅन से या आयल एक्सप्लेन देम डोंट वरी. सो आमी सगळीं आतां तिणें सवाल विचारला, तिका आन्सर मेळ्ळा म्हणून आमी सगळीं फाटीं वळून तिका पळयता, वय ना येस नो. बट एका मनशाक तर रायट टिचींग मेळटा तो मनीस आनीक आपलो टायम वेस्ट करतलो ना. जे 25 इयर्स तिणें जो आमकां नंबर दिला हो नंबर तिच्या फाटल्या जिविताचो. आनी पयले सुरवातेक ती ह्या टिचिंगान भितर सरली ताका 1.5 इयर्स जालें. तिचें पयलेंच टिचींग हांगासर इंटरनॅशनल टायमान तावन ती आयली. फ्रॉम दॅट टायम टील टुडे ती ह्या टिचिंगान कंटिन्यू आहा आनी प्रोग्रेसूय आसा. आतां तिणें 2 सवाल विचारलेले. सवाल तिणें दुसऱ्यांचे ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स जनरल क्वेश्चन विचारलेलो. हो सगळो प्रश्न आमकांय आसा. आमी मनान जायते चिंता पूण आमी तोंडांत उलयना. पूण ती मायक घेवन डायरेक्ट उलयता म्हणून आमी सगळीं तिका फाटीं वळोन पळयता. पूण आमच्या मनाक तर अशें मायक लायलें तिच्याकीन चड सवाल आमच्या मनांत आसा, वय की ना. सो मायक लायल्लें एग्जाम केल्लें बरें दिसता न्हू आमच्या सगळ्यांचें. सो ती एटलीस्ट उलयता, आमच्या मनान सगळे सवाल आसा. हालेलुया. सो आमी 2 वस्तू आमी शिकल्या. कितलीं वर्सां जालीं हांव मागण्यांत आसा तें आमकां कांय फायद्याक ना, पूण कितलीं वर्सां जालें हांव देवाचें उतर प्रॅक्टीस करून तो रिजल्ट म्हज्या लायफांत म्हाका पळोवंक मेळटा. हालेलुया. सो प्रॅक्टिसींग आनी देवाचें उतर करणेन घालता तसलें क्रिस्ती जावंक आमकां भोव गरजेचें. नाजाल्यार आमी तशींच 25, 30, 40, 60, 70 मागीर आमेन. हालेलुया. Yeah, tell. Please say, hello, Sister Anisha, please say, my intention in going to Tabor Ashram every Saturday, I was an advocate that time. Every week I would go on Saturday. See, today also you are okay. Every week I would go, I would pray, I would win cases, I would get enough money. For that reason I used to go and my problems would be resolved. But that is the reason I'm going. Okay. Now I've changed since coming to this ministry. So the problem is, she went to Tabor Ashram or any place to get her problems fixed. ती आतां 25 वर्सां पयलीं ताणें जे पर्यंत सांगलें हांव देवाच्या उतराक वयतालें म्हणटा ती सुवातीचेर डिफरंट कायंड्स ऑफ प्लेसीस ओ सर्टन प्लेस म्हजे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक आनी वचून प्रॉब्लमूय सॉल्व जाताले म्हणटा ती. The Bible is not for you to solve the problem. The Bible is for you to build a relationship with Jesus. सो देवाचें उतर आमचें प्रॉब्लम सॉल्व करपाकूच न्हय, पूण देवाचें उतर जावन आसा आमचो संबंद देवा सरशी घट बांदून धाडूंक. People who come to solve their problem, they never have relationship with Jesus. आनी जो मनीस देवाच्या उतराक वेता आपणाचे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक त्या मनशाचो संबंध देवा सरशी केन्नाच घडून येना. That's why they high and low. The day they get a testimony, praise the Lord, hallelujah, a good testimony. The next day, one more hit, and the person is flat on the bed. सो तेका लागून हे मनीस जे आपणाचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जेन्ना ते आमचे चिंताप घेवन जेन्ना आमी देवा सरशी वयता आनी आमी म्हणटा आमचे प्रॉब्लमूय सॉल्व जाता, ते सॉल्व प्रॉब्लम जाल्या उपरांत त्या दिसा आमी फूल जोशान आसा आनी म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. नेक्स्ट डे परतो मार पडलो आमी सारकी एक इल्लेशें कितें म्हणटा तें सारकें वीक कशें जावन आसता. I agree. Every one of us came to solve our problems. सो हांव हें समजून घेता आमी सगळीं जाणां आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावंकूच येतात म्हण देवाच्या And उतराक. God did solve our problems. आनी देवान खरें म्हणशी जाल्यार आमचे प्रॉब्लम खऱ्यांनीच सॉल्व But केला. now the question is, are you still in that same category that God solves my problem, or you have moved from that category to I want to have a relationship with God? सो सवाल आतां अशें जावन आसा देवाचो उंडो आसा आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक, पूण आतां सवाल हें जावन आसा आतां म्हजें प्रॉब्लम सॉल्व जावन आतां म्हजो संबंद देवा सरशी जावपाक घट जावंक पावला की हांव आजुनूय त्याच चिंतनांनी आसा प्रॉब्लम आसा तेन्नाच हांव देवा सरशी वचूंक. That is why we learn today grafted.
तेका लागून आयज आमी हे ग्राफ्टेड म्हणटा तें रिगोवन रावपाचें सांगात रावपाचें उतर आमी शिकले If ग्राफ्टेड you are not grafted in Christ, आमी तर देवा सवें जेजू सवें तर अशी ग्राफ्ट जाल्ली ना Jesus रिगून ना says, any branch that is not abiding in me, you can do nothing. सो तेका लागून जेजू आमकां उतरान अशें सांगता जो एक फांटो म्हजे सवें रिगून रावना त्या फांट्याच्यान कांयच करूंक जावचें ना. Let's go to John 15. Let's read it. जॉन 15 आमी 15 चॅप्टरान आमी या Verse number 4. चवथी वळ आमी पळोवया. As long as you are sitting here to solve your problem, my friend, you are in a miserable condition. जो पर्यंत आमी हांगासर बसून आसा म्हजें प्रॉब्लमूच सॉल्व जाल्या पुरो म्हूण आमी जायते कठीण परिस्थितींत आमी आसात. Because once your problem is solved, Satan is going to bring more problems. कित्याक कारण अशें जावन आसा आमचें एक प्रॉब्लम सॉल्व जालें सैतान आमच्या जिवितांत दुसरें प्रॉब्लम घेवन येवंक तयार आसा. A branch abiding by itself is going to wither away, and the end result of that branch, Jesus said, not me, will be going into the fire. आनी जो फांटो जेजू सवें रिगोवन रावना हो फांटो सुकून वयतलो आनी तेजो एंड जावन आसा अंत जावन आसा उज्यांत पडप. Read that. John And what's 15:4. Yes, read. 15:4 नो. Just give the mic, please. तुम्ही मुझे ते एकवटान रावा. एकवटान So everybody, तुमी म्हजे थंय एकवटांत रावात तेदना तेन्ना हांव तुमचे ते हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. एकवटांत so who starts रावतलो. first? जशें Ek minute. Who starts first? कोण पयली सुरवात Who कोणे is पयली going to start सुरवात the relationship? आमी Hello, who is going to start the relationship first? We will abide in him, and Jesus promises, I will abide in you. Then. जशें एक पांटो वाली ते एक जावन रावल्या करीत पोळ दिवंक शकना. Just as a branch who does not abide with the vine, that branch cannot do what? That branch can do nothing. In English, तशेंच abide in me Abide in me. and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abides in the vine, no more can you except you abide in me. सो हो फांटो जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सवें रिगोवन रावशात हांव तुमच्या सवें रिगोवन रावतलो आनी जरी तर आमी रिगोवन रावना म्हजे शिवाय आपल्या शिवाय म्हणटा तो तुमच्यान कांयच करूंक जायना अनलेस यू रिमेन अबायड इन मी. म्हजे सवें तूं रिगोवन रावल्या शिवाय तुज्यान कांयच करूंक जायना. I am the vine, हांव जावन आसा दाखवेल you are the branches. तुमी जावन आसा फांटे. He that abides in me जो म्हजे सवें रिगोवन रावता and I in him, आनी हांव ताजे सवें रिगोवन रावता the same bringeth forth तो एक फळ उत्पन्न करून much हाडटलो fruit. चडान चड फळां. For without me, कित्याक म्हजे शिवाय you can do nothing. तुज्यान कांयच करूंक जायना. Pans. होय हांव दाखवाल तुमी पांटे जो कोण मुजे ते रावता आनी जशें तें हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक मुजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. मुझे, विणे without me, मुजे विणे without me. तुमी कांयच करूंक शकनात. Now, what is the meaning of the word abide in me? रिगून रावत म्हणल्यार हाचो अर्थ कितें? What is the meaning of the word abide in me? Just give her the mic. Now let's see what is the meaning of the word abide in me. Yeah. Is it okay if I say be attached to me? Don't give me like that. Give me something practical. Give me something practical which means abide in me. Something practical. How do you know you are abiding in Jesus and how do you know you are not abiding in Jesus? रिगून I रावचे follow his word. Much more than that.
Somebody else? What is the meaning of the word abide in me? Yeah. Just give Deepak. Just give him the mic. To be connected with God Something practical. through prayer, through word of God. When I obey the word of God or when I obey the commandments, Much I can more than that. You are still operating on the law. Just give this baby. Deepak, you put your hand up, no? Just put your hand up, Baba. Yeah, Deepak, just give her. You want to say? You want to say? He said it. Yeah, the mic is there. He said, the brother said what I actually wanted to say. अरे दीपक जरा मुंह पे लगाना. The brother said what I actually wanted to say. Okay. What about you? Same answer? Staying close to Him by meditating on His Word. Okay. The one behind? To have close intimacy with the Lord, with Jesus. Something more simple. Be One. very near, connected to the See, Lord. everybody is saying connected. Doer the word of God. Huh? Doer the word of God. Everybody is saying doer of the word of God. See, if you are a doer of the word, you will end up with your self-effort. Abiding in Jesus means bringing my thinking to that of His word. When you say doing what His word, there are two kinds of people who do His word. One is doing with his willpower, and one is doing with God's power. What's the difference between the two? Just translate what I said. सो जेन्ना आमकां सवाल आयले देवा जेजू सवे रिगून रावचें म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें आमी सगळ्यांनी ताचो जबाब दिला जेजू सवे रिगून रावप ताचें उतर आमी करणेन घालप हें सगळें आन्सर आमी डिफरंट वेन तशें रिगोवन रावप करणेन घालप हेंच सांगलें पूण जें आमकां ह्या सवालाचो आन्सर जावन आसा जेजू सवे रिगोवन रावप म्हटल्यार आमची चिंतना आमी ताच्या उतरा सवे आमची चिंतना जावंक आमकां भोव गरजेचें कित्याक Willpower means with our effort, and God's power means with the help of the Holy I'll Spirit. give you an example. That's what I say. I want to say. Most of the people seated here want to be a doer of the word. सो हांव तुमकां हें सांगूंक सोदतां जें सवालचे भशेन आसलें जेजू सवे रिगोवन रावप म्हटल्यार ताचो जबाब जावन आसा आमची चिंतना आमचें चिंतप देवाच्या उतरा सरशी Agreed. जावचें दुसरें म्हणल्यार जेन्ना आमी हो आन्सर दिता दॅट डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड देवाचें उतर करणेन घालूंक दोन चिंतनांनी आमी देवाचें उतर करणेन घालूंक जाता एक म्हज्या अस्तंगी म्हज्या शक्तीन आमी जें म्हणटात हांवें मागणें केलें म्हूण हें जालें हांवें मागलें म्हूण अशें जालें म्हाका लागून जालें जावं आमी आमचें फूल लायफ चिंता हांव बरें करीत जाल्यार म्हाका बरें मेळटा म्हूण आमचो पुरो वावर आसा की आमी देवाचें उतर करणेन घालूंक तयार आसा पूण आमच्या अस्तंगी ऑन दी अदर हँड सायड अ पर्सन कॅन मनीस असो जावंक जाता देवाचें उतर करणेन घालूंक देवाचे शक्तीन सो जस्ट गिवींग अशेंच सवालाचो आन्सर तर आमी दिता देवाचें उतर आमी डुअर जावपाक जाल्यार हेजे दोन मिनींग जावंक जाता विथ आमच्या शक्तीन या देवाचे शक्तीन Now let me give you again the same example. सेम उदाहरण तुमकां दिता Let this example bless you richly. आनी जावं दी हें उदाहरण तुमकां आशिर्वादीक सारकें So that next time richly. you know it is not you who is doing, but the word of God is doing for you. जे तुमकां नेक्स्ट टायम Are तुमी you ready? सारकें समजूंक की नेक्स्ट टायम हें तुमी न्हय पूण हें देव तुमचे सवे कार्य करता Are you ready? तुमी तयार आसात Okay. A person first makes a decision that he wants to drink. हें उदाहरण समजुया आतां एक मनीस निर्णय घेता पयलो निर्णय ताका पिवंक जाय म्हूण In the same way, a person makes a decision that he wants to be a doer of the word. आनी दुसरे वटेन आमी अशें पळयता की हो मनीस चिंता म्हाका देवाचें उतर करणेन घालता तसलो जावंक जाय म्हूण If he is doing the word of God, it can be ending up with willpower. आनी आतां जरी पर्यंत तो तर देवाचें उतर करणेन घालता तो असलो आसत जाल्यार तो जावंक पुरो की आपल्या शक्तीन आपल्या पदवीन तो करूंक सोदता So now he takes an example of an alcoholic. आनी आतां आमी एक उदाहरण घेवया एक मनीस सोरो पियेता पळय तें एग्जाम्पल He goes on drinking and drinking and drinking. आनी तो आतां परत्यान तो चालूच पियेत आसा Now, is his body ruled by his will or by the alcohol that has taken over his will?
आनी आतां समजून घेवया आतां तेजी कूड कोणाच्या ताब्यांत आसा तो जे पियेता त्या सोऱ्याच्या ताब्यांत आसा वो ताज्याच ताब्यांत आसा कोणाच्या ताब्यांत आसा सोऱ्याच्या In the same way, when a person is meditating and thinking on the word day and night, one particular scripture, he is going on thinking and thinking and thinking and thinking and thinking and speaking to himself, that he is getting drunk in that particular word. सो आतां जेन्ना आमी हे सेम उदाहरण आमी उतरांतल्यान पळोवया आतां एक मनीस तर निर्णय घेता दीस आनी रात तो देवाचें उतर उलयत आसा चिंतप करीत आसा आनी आपल्याचें चिंतप बदलतात देवाच्या उतरा प्रमाणे जो परी हे आमी सोरोप येता त्या मनशाचें जें आमी उदाहरण घेतलां तें उतर आतां ह्या मनशाचो कब्जो घेवंक लागता So now, is alcohol controlling that person? आतां हो सोरो त्या मनशाक कंट्रोल करता In the same way, is the word going to control you? आनी त्याच परी आतां दुसरें उदाहरणाचें घेतलां जें उतर तूं दीस आनी रात खाता पियेता चिंतप करता हें उतर तुजो कब्जो I घेता shared with you the testimony of the pilot. You remember? आनी हांव तुमकां एक टेस्टमनी सांगता उदाहरण एक पायलटाची भुरग्याची The mother wanted him to be a doer of the word. तेचे आवयक जाय आसलेलें हो म्हजो भुरगो उतर करणेन घालता पळय तसलो She wanted him to promise Jesus that he is not going to drink. आनी ती ताका भुरग्याक सांगताली तूं प्रॉमीस कर जेजूक प्रॉमीस कर तूं केन्ना आनी पिवचो ना म्हण Might be he would have stopped drinking. आनी चल समजुया ताणें पिवप बंद केलें Would it be God's power or his power? आतां हें ताणें बंद केलें तें तेजे शक्तींत ओ देवाचे शक्तींत ताजे शक्तींत Now when I told him, please don't do this, you will fail. आनी आतां जेन्ना हांवें ताका सांगलें तूं तें आयकनाका तूं तें करिनाका तूं शेणटलो तूं हारतलो I said, even if you drink, doesn't matter, but you keep listening to the word of God. सो हांवें ताका सांगलें तूं पियेलो पासून जाल्यार कांय हरकत ना कांय प्रॉब्लम ना पूण तूं देवाचें उतर आयकत राव When he's drinking and he's listening to the word of God, आतां जेन्ना तो पियेता आनी जेन्ना तो देवाचें उतरय आयकता सायड बाय सायड the more and more he's listening to the word of God, आनी चडान चड जेन्ना तो आतां देवाचें उतर आयकता now the word of God will take over his thinking. आनी आतां हें देवाचें उतर तेजे चिंतनाचेर कब्जो घेता Please understand, this word is not a dead word. तुमी समजून घेयात आनी एक फावट्यान तुमकां सांगता हें उतर मेलेलें उतर न्हय This word is alive. हें उतर जीव हें उतर This word has got the life of God in it. हें देवाचें जिवीत ह्या उतरांत आसा This word is spirit. हें उतर जावन आसा आत्मो That's why Jesus said, my word is spirit and life. ताका लागून जेजून सांगलां म्हजें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत So that person is going on hearing the teachings over and over again. आनी आतां तो भुरगो देवाचें उतर आयकत आसलो Now, who is getting stronger? आतां कोण शक्तीन जावं घटायेन भरूंक लागलो This word of God is a food to your spirit. हें उतर देवाचें जावन आसा एक जेवण तुज्या आत्म्याक Lunchtime you become hungry. लंचाच्या टायमान आमी भूक येतात भूक लागता Your आमकां body is craving for food आमची कूड आवडेता जेवण जाय म्हूण because it needs calories. कित्याक ताका शक्ती जाय कॅलरीज जाय It तुमच्या needs भितर fuel ताका फ्युअल जाय म्हणटा भितर to operate. काम करूंक In the same way, our mind तशेंच आमच्या मनाकूय to live a moral life देवाच्या जिविता प्रमाणे जिवीत जिवोंक needs fuel, ते आमकांय ते मनाक आमच्या फ्युअल जाय needs a power called faith. आनी ताका एक शक्ती जावन आसा जे शक्तीक नांव घातलां नांव म्हणटात आमी भावार्थ To operate victorious in this world. कित्याक आमी जैतिवनपणान जिवंक तर आमकां जाय जाल्यार आमकां भावार्थाची The गरज word of God says, देवाचें उतर आमकां अशें सांगता hearing and hearing by the word of God आयकोन आनी आयकोन देवाचें उतर brings faith. आमकां भावार्थ येता Faith comes. फेथ येता So now, if a person is overdosing himself with the word of God, आनी आतां समजुया हो मनीस दीस आनी रात उतर आयकून तो ओव्हरडोस कसो तें उतर घेता आपल्या the भितर same thing over and over again, हें तेंच उतर परत्यान आनी परत्यान like that brother said, the word of God, speaking the word of God, लायक आमच्या भावान आमकां जे भाशेन म्हणल्यार उतर उलोवप उतर देवाचें उलोवप like saying prayers, worship, singing and everything. उदाहरणाक आमी सिंगींग करप वर्शीप करप आनी उतर उलोवप सगलें When he starts doing all those things, आनी हे मनीस जेन्ना तें करूंक लागता he is building his faith. तो ताचो भावार्थ घडोवन हाडटा बांदून धाडटा Now it is no longer your willpower, आनी आतां ही तुजे शक्तीन न्हय
but it is God's power. पूण हे देवाचे शक्तीन जाता. Let me give you another example. आनी उदाहरण तुमकां दिता. Before you came here, तुमी हांगा येवच्या पयलें might be you were very stressed, समजुया तुमी सारकी खंतीन आसा, हुस्क्यान very, आसा, very stressed. सारकी खंतीन हुस्क्यान आसा. But you are sitting here पूण तूं आतां हांगा बसलाय attentively listening to the word of आनी God. तूं सारकें ध्यान दिवन हें उतर आयकता. By the third day, तिसरो दीस येता म्हणसर you are finding तुका अशें दिसून येता the stress that was hammering you, जे खंत आनी हुस्के तुका सारके मार दिताले भितरल्यान, the stress has left you. वो खंत आनी हुस्के तुका सोडून गेले You म्हण. did not even pray to God for the stress to तुवें go. मागोंक नासतले परी आनी देवाक की हें म्हजें पयस कर म्हूण. But in 3 days' time, the stress is gone. पूण अशें दिसून आयलें की 3 दिसां उपरांत तुका हें स्ट्रेस ना, टेन्शन ना. By the 4th day, you are smiling. आनी चवथ्या दिसा तूं सारको हांसूंक लागता. How come this change took place? आनी हे अशी बदलावट कशी जाली काय? Because you are overdosing yourself with the word that is spirit and life. कित्याक कारण जावन आसा हे 3 दीस तुजें उतर देवाचें आयकत आसा, हें उतर जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. And now to carry out, to do those things, आनी आतां जेन्ना तूं ह्यो वस्तू करूंक लागता you are no longer using your willpower. आनी आतां हें करता आसतना तूं तुजें विल पावर यूज करना. It is taken over by the power of the Spirit of God कित्याक हें जावन आसा आतां पळयत आत्म्याची शक्ती तुजें सगळें काम करूंक that लागता. takes over your mind. हें तुजें मनाचो कब्जो घेता देवाचें उतर. Walking in the Spirit is growing, आनी आत्म्यान चलप म्हटल्यार हाची वाड जाता and the lust of the flesh is dying. आनी कुडीचे औंडे मरूंक लागता. This is the glorious ministry of the Holy Spirit, ही जावन आसा वर्ती ग्लोरियस मिनिस्ट्री पवित्र आत्म्याची, where you yourself are willing to put to death all those things that one day gave you pleasure. आनी ही देवाची पवित्र आत्म्याची शक्ती पदवी जावन आसा तुजे सवे की तुकाच तो तयार करता आनी तूं तयार जाता तुज्या कुडीच्या औंड्याक मारून उडोवंक आनी आत्म्यान चलोवंक. Do you understand now? तुमकां समजता हें? So, are you going to carry on your Christian life with your willpower? आतां तुमचें क्रिस्ती जिवीत तुमी तुमच्या शक्तीन मुखार व्हरूंक आसा. Jesus is saying, कित्याक जेजू अशें सांगता, when you abide in me, तूं म्हजे सवे जेन्ना रिगोंत रावता you don't even have to bother about bearing fruit. तुका चिंतप पासून करूची गरज ना, तुका फळ जातले काय म्हूण तुका चिंतप करपाची गरज ना. यू ओनली हॅव टू, You only abide in the तूं word, फक्त ताच्या उतरांत रिगोंत राव. only bring your thinking to God's word. तूं फक्त तुजें चिंतप देवाच्या उतरा सवें तुजें चिंतप कर. You yourself will be surprised तुजेतूच तूं सरप्रायज जातलो, अजाप जातलो. the kind of fruit of the Spirit that you will begin to bear. कित्याक तूं जावन आसा जेन्ना तुजें चिंतप देवा उतरा सवें तूं करतलो, तुका तुज्यातूच तूं अजाप जातलो जेन्ना तुका दिसून येतलें देवाच्या उतरा प्रमाणे फळां तुज्या That जिवितांत is the जावन time येता. you will begin to say, आनी त्या वेळार तूं अशें म्हणूंक आसा, this life is so beautiful. हें जिवीत जावन आसा कितलें सोबीत. This life is stress-free life. आनी हें जिवीत जावन आसा सारकें खंत नासलेलें जिवीत. This life is now the supernatural life that brings supernatural results. आनी आतां तुका दिसून येतलें हें जिवीत जावन आसा अलौकीक आनी अलौकीक तरेची फळां आमच्या जिवितांत हें आमचें जिवीत घेवन Now you येता. will be saying, I cannot even imagine how I'm putting it into practice. आनी आतां तूं अशें चिंतूंक पडटलो, आतां म्हाका चिंतप पासून समजूंक येना कशें हांव हें उतर करणेन घालता म्हूण. Let me give you one more example. तुमकां आनी उदाहरण दिता. Let's say you have a big problem of forgiving somebody. आनी समजुया आतां तुका एक खूब वर्त्यान तुका एक खंत आसा दुसऱ्याक बक्षणें दिवंक तुका जायना. You can't forgive somebody. तुका तें बक्षणें दिवंकूच जायना. But then you begin to listen to the teachings of Christ. पूण आतां तूं जेजूची शिकवण आयकूंक सुरू जाता And you listen to the parable. आनी आतां तूं हें जे पॅरेबल्स आसा ते आयकूंक A लागता. man was forgiven of 10,000 talents. आतां एक मनशाक 10,000 टॅलंट्साचे बक्षणें मेळटा. And then he has to forgive his fellow servant of only 100 shillings. आनी दुसऱ्या वाटेन आमी पळयता आतां त्या मनशाक आनी कोणाक बक्षणें दिवंक जाय 100 Shillings. शिलिंग्स. But he does not forgive him. पूण आतां तो ताका बक्षणें दिना. He catches his throat तो त्याच्या गळ्याक असो Beats धरून him. ताका मारता and puts him in the prison. आनी ताका बंदखणीन घालता. After that you see, आनी तेच्या उपरांत तुमी पळयतात the other servants go and report to the king. ते दुसरे जे सर्वंट्स आसले ते वचून राजाक सांगता. The king calls this servant आनी आतां हो राजा त्या आपयता त्या सर्वंटाक and tells him, आनी ताका सांगता, you wicked servant, तूं जावन आसा एक विकेट वायट असो सर्वंट.
I forgive you of 10,000 talents. तुका हांवें 10,000 टॅलंट्साचे फॉरगिवनेस दिला, I बक्षणे दिला. showed you mercy. तुजेर हांवें काकूत दाखयली. Couldn't you be merciful to your fellow servant? तुज्यान जावंक ना की तुजेर कोण बक्षणे तुका दिवंक आसा कोणाक ते दिवंक तुका जावंक ना. हांवें तुका इतलें बक्षणे दिलां आनी And because you did not forgive, आनी कित्याक तुवें आतां ताका बक्षणे दिवंक ना, you are also not forgiven. तुकाय आतां बक्षणे मेळचें ना. You have to pay the debts of 10,000 talents. हे 10,000 टॅलंट्साचें जें तुजें रीण आसा तें तुवें फारीक करूंकूच आसा आतां. The ultimate position of that man who had been forgiven and did not and refused to forgive, he ended up in hell. आनी परिणाम जावन पडलो ह्या मनशाचो. कोणाक बक्षणे मेळ्ळें 10,000चें, पूण ताणें दुसऱ्याक बक्षणे 100 शेकल्साचें जें बक्षणे दिवंक ना, हेका आतां शासनाचें जें एमकोणाचें फर्मण आसा तें फावो जालें. When he understands that, जेन्ना ताका हें समजून आयली and you begin to meditate on that, आनी आतां तो चिंताप करूंक लागलो, so you begin to hear the voice of the king. आनी आतां तो आवाज ताळो राजाचो आयकूंक लागलो. If you don't forgive that person, आतां तूं तर दुसऱ्या मनशाक बक्षणे दिना, my Father in heaven will not forgive म्हजो you. सर्गीचो बाप तुकाय बक्षुचो ना. I have already forgiven you हांवें तुका बक्षणे दिलां. of all the wrong things that you have done in your तुवें life. जें तुज्या जिवितान वायट केलां ताचें सगळें तुका हांवें माफी दिल्या, बक्षणे दिलां. Now it's your turn. आतां तुजो टर्न जावन आसा. If you don't forgive, तूं तर बक्षणे दिना, my Father will not forgive you. म्हजो सर्गीचो बापूय तुका बक्षुचो ना. I remember a testimony म्हाका उगडास आयलो एक टेस्टमनी. many years back. जायतीं वर्सां पयलीं I had gone to one person's house हांव कोणाच्या घरा गेल्लो and I asked the Lord, what topic should I preach? आनी हांवें सोमयांक विचारलें कितें हांव शिकोव आयज. And the Lord told me to teach on forgiveness. आनी देवान म्हाका सांगलें तूं बक्षण्या विशीं शिकय. After teaching on forgiveness, आनी बक्षण्याचें शिकोवन दिल्या उपरांत everybody went home. सगळें घरा गेलें पाटी. The host of the family and 1 or 2, 3 people were there. आनी घराचे कुटुंबांनी आनी 2-3 लोक आसले थंय. That lady said to me, ते लेडीन अशें सांगलें अशे तरेन, what you preach, I do not agree. तुवें जें कितें शिकयलां हांव तें मानून घेना. Even if God tells me to forgive, there are 2 people I can never forgive in my life. आनी ही बायल अशें सांगूंक लागली तुवें कितें शिकयलां तें हांव मानून घेना, कित्याक देव पर्यंत येवन सांगता बक्षणे दी म्हूण. ते 2 मनशां म्हज्या लायफांत आसा तांकां हांव केन्ना बक्षणे दिवची ना. I said, who are these 2 people? आनी हांवें ताका विचारलें कोण ते 2 मनशां. One, my husband, एक जावन आसा म्हजो घोव, and second, a woman who stole my husband. Husband. हांव 2 मनशाक म्हज्या लायफान केन्नाच बोगसूची ना. देव पर्यंत येवन सांगता जाल्यार एक जावन आसा म्हजो घरकार, म्हजो घोव, आनी दुसरें जावन आसा तो मनीस ज्या मनशान म्हज्या घोवाक म्हजे सरशिल्ल्यान काडून व्हेला. The lady. द लेडी वस्तरेन बायलेन मनीस न्ही. दुसरे बायलेन म्हज्या घोवाक. You did not understand, that's why. Okay. ओके, सो ते बायलेन म्हज्या घोवाक चोरून व्हेला म्हजे सरशिल्ल्यान, ताका हांव बोगसूचें ना. My children were small. म्हजी भुरगीं ल्हान आसात Now my children are grown up, आनी म्हजी भुरगीं आतां व्हड जाल्यान, but I will not forgive. पूण हांव ताका केन्ना बोगसूचें ना दोगांक. I said to her, आनी तिका अशें सांगलें, listen, nobody in the natural can forgive anybody. नॅचरल संवसारी नदरेन अशें आमी पळयत जाल्यार आमकां केन्नाच हें बोगसणें दिवंक जावचें ना. God knows that nobody can forgive. आनी देवूय जाणा आमकां कोणाकूच हें बोगसणें दिवंक जावचें ना म्हूण. But please understand, पूण तुमी समजून घेयात, before you can forgive, तूं बोगसणें दिवच्या आदीं God has already forgiven you of all the wrong things that you have done. तर तुमी समजून, हांवें ताका अशें म्हणलें तूं समजून घे, तूं दुसऱ्यांक बोगसूचे आदीं देवान तुवें कितें इतलीं वर्सां जावं ताके जिवितान तुज्या वायट केलां त्या हर एक वायटांतल्यान देवान तुका बक्षिलां. So why don't you tell the Lord that you cannot forgive? सो तूं देवाक कित्याक सांगिना तूं तुजे कडेन तूं बक्षिना दिना म्हूण तुका I can जायना help म्हूण. you. I can help you आनी if you want. हांव तुका आदार दिता तें तुका जाय जाल्यार. So she said, okay. सो तिणें म्हणलें ओके तूं म्हाका She says, it's very painful, but I choose to do it if you tell me so. ओके ती म्हणटा हें म्हाका खूब जायतें कठीण आसा, हें करूंक जायना, पूण आतां तूं सांगता म्हूण हांव तयार आसा करूंक. So I told her, close your eyes सो हांवें तिका अशें म्हणलें तूं तुजे दोळे बंद कर and bring before you Jesus on the cross. आनी तुज्या दोळ्या मुखार दोळे बंद करून जेजूक त्या खुसाचेर तूं पळय. You can also close your eyes आनी आतां तूं पर्यंत तुजे दोळे बंद कर ह्या घडये and bring before your eyes that you're standing
before the cross of Jesus. तुम्ही आता ह्या वेळार तुम्ही तुमचे दोळे बंद करात. ह्या वेळार तुमचे कान दुखते आसून दी पूण तुमचे दोळे बंद करात आनी जेजूक तुमच्या दोळ्या मुखार तुम्ही पळयात. He is hanging on the cross. तो त्या खुर्साचेर उमकळटा He is all wounded. आनी ताच्या आख्या कुडीचेर घाय पडल्या From every wound, the blood is dripping down. आनी हर एक घाव्यांतल्यान ताच्या रगत भायर सरता. Jesus is gasping for breath. जेजू सुस्कार घेवंक कश्टवता And there he is all naked. आनी तो सारको विंगळो आसा त्या खुर्साचेर. They have taken his clothes. तांणी ताचे सगळे आंग वस्त्र काण घेयला. And there are people, the soldiers are gambling for his clothes. आनी हे सगळे सैनीक आता त्याच्या आंग वस्त्राचे गॅम्बलिंग करून आसा. And Jesus from the cross is saying आनी जेजू त्या खुर्सार तावन अशें सांगता to his father, बापा Father, बापा forgive them for they know not what they are doing. बापा तांकां तूं बोगस कित्याक तांकां खबर ना ते कितें करून आसा म्हूण. Now you tell the Lord Jesus, आतां तूं तुजे जेजूक सांग ह्या वेळार Lord Jesus, सोमिया please forgive me first. So But Mia- there are many things that I did and I did not know what I was doing. सोमिया पयलें जावन आसा तूं म्हाका बक्षी म्हूण हांव प्रार्थना करतां कित्याक जायते चुकी म्हज्या लायफांत हांवें केल्ल्यो आसा आनी ह्या चुकी पासून तूं म्हाका बोगस सोमिया. There were times when I knew and there were times when I was ignorant. आनी जावंक पुरो एक वेळ असो आसलो म्हज्या लायफांत हांव जाणा हांव वायट करून जाता म्हूण आनी असोय वेळ आसलो त्या वेळार हांव नकळो हांव वायट करता म्हूण. Please forgive me of all my sins. म्हाका बक्षणे दी सोमिया सगळे म्हज्या पातकांतल्यान ह्या वेळार. Like the servant who was forgiven of 10,000 talents, I believe you have forgiven me of all my sins. जे परी वो सर्वंट जावन आसलो वो सैनीक जावन आसलो ताका माफी मेळ्ळेली ताच्या 10,000 टॅलंटांतल्यान तशेंच आयज म्हजेय तुवें फॉरगिवनेस केला वर्त्या मापान. And Father, now I choose to forgive my husband and that lady with the forgiveness that I have received. आनी हांवें अशें प्रार्थना करूंक लायलें आतां तूं अशें म्हण की तूं जेजू तुवें म्हाका बक्षिल्या तशेंच हांव आतां तयार आसां म्हज्या घरकाराक आनी ती स्त्री जावन आसा म्हज्या घरकाराक म्हजे सरशिलो चोरून घेवन गेल्या ताकाय हांव बक्षणे दिवंक. Thank you, Lord, that your word is the truth. बापा तुका आर्गां दिता तुज्या उतर जावन आसा सत And the truth is not based on feelings. आनी हें सत धरलेलें ना म्हज्या भावनाचेर. Right now, my feelings are all against me. ह्या वेळार म्हजी भावना म्हज्या विरुद्ध आसा. But yet, I choose not to go by my feelings. पण तरी पर्यंत हांव विचून काडटा म्हज्या भावनांच्या फाटल्यान हांव वचना. But I choose to forgive everyone पूण हांव विचून काडटा हांव सगल्यांक हें बक्षणे दिवंक who has hurt me, कोणें म्हाका दुखयलां तांकां especially my husband and this woman. चड करून म्हज्या घोवाक आनी ह्या स्त्रीक. And I also ask forgiveness from everyone whom I have done wrong. आनी हांव बक्षणे मागतां हर एक मनशाक हांवें दुखयलां जावंक पुरो. I choose to believe right now, Lord Jesus, हांव विचून काडटा विश्वास दवरूंक सोमिया your precious blood has forgiven all of us. तुजें पवित्र अमोलीक रगत ह्या रगता उदेशी तुवें आमकां सगल्यांक बक्षणे दिला म्हूण. And all demonic powers are destroyed in the name of Jesus. आनी सगळे ही शक्ती सैतानाची जी शक्तीचो नाश जाता ह्या वेळार म्हूण हांव सत मानतां. I thank you, Lord, that you have forgiven us. आर्गां दिता बापा तुवें आमकां बक्षणे दिला म्हूण. And I receive your grace to love. आनी हांव स्विकारता तुजी कृपा मोग करूंक. I receive this grace of love to love the way you love me. आनी ही कृपा मोगाची हांव स्विकारता ज्या परी तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच हांव दुसऱ्यांचो मोग करूंक. I love them, Lord, हांव तांचो मोग करतां बाबा. not with human love, वो मनशा सारक्याचो मोग न्हय but with your love. पूण तुज्या मोगा सारक्याचो. Thank you, Jesus. जेजू तुका आर्गां दिता सोमिया. Thank you, Jesus. थँक्यू जीजस. And this lady opened her eyes आनी ह्या स्त्रीयेन जेन्ना तिचे दोळे उक्ते केले and she began to cry and cry and cry. आनी ती रोडूंक लागली रोडूंक लागली रोडूंक लागली. After 10-15 minutes, she said, आनी 10-15 मिनटां उपरांत तिणें अशें म्हणलें
I never ever experienced this power. हांवें म्हज्या लायफान केन्ना ही शक्ती केन्नाच अणभव करूंक ना. I said the power of God can be experienced only by faith and not feeling. आनी हांवें तिका अशें सांगलें की देवाची शक्ती आमी अणभव करूंक आमच्या भावना उदेशी केन्ना जावचें ना, पूण हें जातलें फकत भावार्था उदेशी. Faith is a decision, not a feeling. भावार्थ जावन आसा एक तुजो निर्णय, पूण आमची भावना न्हय. So she said, what do I pray for them? सो आतां ती म्हणूंक लागली हांव कितें मागणें करूं तांच्या विशीं. I said, there is in the Bible a prophet named Uzziah. सो हांवें तिका अशें सांगलें बायबलान एक प्रवादी आसा, ताचें नांव जावन आसा ओजाया. Uzziah was a prophet of God, ओजाया एक प्रवादी जावन आसलो देवाचो. and God told Uzziah to go and get married to a prostitute. आनी एक प्रवादी जावन आसलो ओजाया. देवान त्या ओजायाक अशें सांगलें तूं वच आनी एक वॉट डू से वेश्या कडेन एक प्रॉस्टिट्यूट स्त्री आसा ताजे चडशी वचून तूं काजार जा म्हूण. And Uzziah heard what God said, आनी ओजायान मानून घेतलें जें देवान सांगलां तें. and God told him to give her extreme love. आनी देवान ताका अशें सांगलें तूं ताका वर्त्या मापान तुजो मोग तिका दी म्हूण. But this lady was not at all happy. पूण ही स्त्री जावन आसली खुशाल नासली, हॅपी नासली. She told herself, तिणें तिकाच अशें सांगलें I will go to my lovers हांव परत्यान म्हजे जे मोगी आसा तांचे सवे हांव परत्यान पाटी वेता and I will enjoy my life. आनी हांव तांचे सवे एन्जॉय करता म्हूण. So Hosea began to cry to the Lord, आनी आतां हो प्रवादी ओजाया देवा चडशी येवन रोडूंक लागलो. and God said to Hosea, आनी देवान ओजायाक अशें सांगलें I will build a hedge of thorns around her. हांव एक हेज एक कांट्यांचें एक कितें म्हणटा कोंकणी? वणत. एक वणत अशें बांदून काडटा कांट्यांचें तिच्या सरभोंवती. And even if she wants to go to find her lovers, आनी आतां ती परत्यान पाटी वचूंक सोदता, तिचे कोण फ्रेंड मोगी आसा तांचे सोवी वचूंक सोदता जाल्यार she will not find them. तिका ते मेळचे नात. She will come back to her mind ती परती तिच्या चिंतनान परत्यान येतली. and she will say to herself, आनी ती तिका सांगूंक आसतली. I'll go back to my husband. ती परत्यान अशें म्हणटली तिकाच हांव म्हज्या घोवा चडशी परत्यान वेता पाटी. And God said to Hosea, आनी देवान ओजायाक अशें सांगलें just as your wife went back into prostitution, ज्या परी तुजी घरकान तुजी वायफ परत्यान ते जे तिजे मोगी आसले तांचे सवे परत्यान वेताली, in the same way my own people are going back into prostitution by obeying the devil and not obeying me. आनी जे घडणी आतां तुज्या लायफान जे काजारी जिवितान जे भशेन घडटा तुजी घरकान तुका साणून पाटी वेता, तेच परी म्हजी पर्सां म्हजी मनशां परत्यान म्हजी आसूनय ती म्हाका सोडून परत्यान ह्या संवसाराच्या चाली प्रमाणे सैतानाच्या चाली प्रमाणे ती परत्यान पाटी त्या वाठारान वेतात. So she began to pray this prayer. सो This lady began to pray the prayer of Hosea. आनी ती आतां हें मागणें करूंक लागली परत्यान. And after 4 months, आनी 4 म्हयन्या उपरांत one day after a long time, जायत्या वेळा उपरांत the husband called his wife and said, I want to talk to you. आनी वो घरकार तिका बायलेक आपणाच्या पाटी आपोवन हाडटा आनी म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा म्हणटा. So she said, I can talk to you, but not outside. I want you to come home and talk to me. सो ती म्हणटा आतां म्हाका उलोवंक जाय जाल्यार म्हाका तुज्या लागीं भायर उलोवंक नाका, पूण घरा लागीं उलोवंक जाय घरान. And don't come when the children are there. Let them go to school, then you can come. आनी ही बायल आतां अशी सांगता उलोवंक आसा पूण जेन्ना ही भुरगीं ना तेन्ना तूं यो. So he comes to meet her आनी वो आतां घरकार पाटी येता तिका मेळोवंक and he begins to ask for forgiveness. आनी तो बोगसणे मागूंक लागता. And then he tells the story आनी ही स्टोरी तो सांगूंक लागता that the lady with whom I was, she found another lover and she left me and went away. आनी आतां तो आपणाची स्टोरी सांगूंक लागता ज्या स्त्रियेक लागून हांव तुका सोडून कुशीन जाल्लो आतां ती स्त्री आनी कोणाच्या मोगाक लागून म्हाका सोडून ती परत्यान पाटी गेली म्हूण. So this wife told her, आतां Told him. ही बायल ताका आतां अशें सांगता with the forgiveness that I have received,
जे बोगसणे जे हांवें स्विकारला म्हाका मेळ्ळा and with the love that I've received, आनी जो मोग म्हाका जो मेळ्ळा even if that woman has gone, जरी पण ही बायल बायल तुका सोडून गेल्या पासून and जाल्यार if you have any children from that woman, आनी तुका तर भुरगीं पासून तर आसा त्या स्त्री उदेशी I'm ready to accept you and those children for the Lord's sake. हांव तयार आसा तुका पाटी स्विकारूंक आनी ती भुरगीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांकूय स्विकारूंक हांव तयार आसा देवाक लागून. How did she get this power? आतां ही शक्ती हो ही पदवी तिका खंय जावन आयली Why it did not happen for so many years? इतली वर्सां पयलीं अशें कित्याक घडूंक ना. The battles are won when a person makes a decision to walk in the love, not a human love, the love that Jesus showed on the cross. Jesus' love is not a love of emotions and feelings. It's a love of unconditional decision and unconditional action. So also is the word of God an unconditional action that you are saying, Lord, for the things that you have done, I'm willing to do the same, imitating you. These are the people who will find that the test is getting over in no time. And people who live by emotions, thinking about themselves, they will go into the grave but never ever pass the test. Because to pass the test, your flesh has to die. And that is the glorious ministry of the Holy Spirit. That is the change that the engrafted word brings in our life. हालेलुया. सो इतलीं वर्सां तिच्या जिवितान लायफान ती चेंज येवंक ना पूण आतां कितें कारण जावन आसा तिच्या लायफान हें चेंज जावन ती तयार आसा त्या घोवाकूय स्विकारूंक आनी त्या ओस्तरीत हांव स्त्रियांत हांव तिका भुरगीं आसा जाल्यार तेंय स्विकारूंक ती तयार जाली. हें अशें इतले बदलाव कशे परी जावंक पॉसिबल आसा. हाऊ इज दॅट पॉसिबल. सो आतां हें पॉसिबल एकूच कारण जावन आसा जेन्ना आमी देवात आमी थंय जेन्ना आमी बोगसणे रिसीव करता जेन्ना देवाचो मोग देवा सारक्याचो मोग जो देवान जे परी आमचो मोग केला वो मोग जेन्ना तूं तुज्या लायफान एक्सपिरियन्स करता अणभव करता तें एकूच कारण जावन आसा आमकां जायना तें कार्य आमच्या जिवितान आमी करूंक. जर तर एक मनीस केन्नाच निर्णय घेना देवा सारकेच्या मोगान आमी दुसऱ्याक बोगसणे दिवंक वो मनीस मातयेक त्याच परिस्थितीन हारलेले परिस्थितीन आमी मातयेक वयतले पूण आमच्या लायफान कांय बदलावणी आमकां दिसचे ना. ताका लागून हर एकल्यान आमी क्रिस्ता सोबे तर आमी जियेता आमच्या जिवितान आमी निर्णय घेवंक की देवा सारकेच्या मोगान आमी जियोंक दुसऱ्याक आमी बोगसणे दिवंक आमी तयारी करूंक आनी तो निर्णय घेवंक आमकां भोव गरजेचें आमच्या लायफान. हालेलुया. Let me finish with the scripture, then we come back and we'll learn that. Let me finish with the scripture, what gave her the victory. आतां तुमकां एक हांव तो स्क्रिप्चर दिता आनी मागीर आमी परते ब्रेक जावन येवन आमी कंटिन्यू करया. ज्या स्क्रिप्चरान तिका जैतिवनपण दिलें तो स्क्रिप्चर हांव तुमकां सांगता. Just read that, sister, read that, Galatians 5, 13 and 14. Galatians chapter 5 verse 13 and 14 आमी पळोवया. How does a person get victory in their life? कशें एका Whether मनशाची it is debts, whether it's sex, whether it's any kind of addiction, Baba if you Bhai- want victory, here is the answer. भावा भयण्यांनो तुमकां स्वतंत्र जावं Slowly. Let's all read it together. You say, we will repeat. भाव भयण्यांनो भावा भयणीन तुमकां स्वतंत्र जावं काले जाऊं. स्वतंत्र जावं आपोने मेळ्ळा So has God called us for liberty? म्हूण उडास दवरा Huh? उडास दवरा आपोने मेळ्ळा म्हणून उडास दवरा. So are you called by God? Yes. Do you remember that? Udas Dora, then पूण हे तुमचे स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाचे दादोसकायेक वापारी नासतना तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. so on one side is the lust of the flesh, on other side is freedom. सो एका अर्दान आमकां आत्म्यान चलपाची वाट आसा आनी फ्रिडम आसा सुटका स्वतंत्र आसा आनी दुसऱ्या अर्दान आमकां कुडींत जिवपाची वाट आसा. So how does a person get victory? कशें एका मनशाक जैतिवनपण मेळटा.
How does a person get victory over the flesh? आणि कशें एका मनशाक ताच्या कुडीच्या चिंतनाचेर आमकां मनशाक विक्ट्री मेळूंक शकता, जैतिवंत मेळूंक शकता, कशें परी? Oma, how does a person get victory over his flesh? आमच्या कुडीच्या चिंतनाचेर आमकां जैतिवंतपण कशें मेळूंक शकता? Somebody said it right. By loving and serving each other. So if I love her with the love of Christ, will I ever think to do anything wrong to her? Did Jesus love us? येस. Did he take all the punishment on himself, or did he love us and punish us? He loved us and took the punishment on himself. He loved us, and the proof is he took a punishment. So how does a person overcome the lust of the flesh or the passion of flesh? By loving one another and serving one another. आमकां कशें कळून येतलें आमी कुडींत जियेता वो आत्म्यान जियेता ती. जेन्ना आमचे कुडींत आमी जियेना म्हूण आमकां अशी समजणी येवंक ताची निशाणी अशी जावन आसा की आमी एकामेकाच्या मोगांत आनी एकामेकाची सेवा करून आमी जियेतात. जेन्ना आमी एकामेकाची सेवा करतात ते जावन आसा निशाणी आमी कुडींत जियेनात पूण आमी आत्म्यान जियेता. So do we get challenged every day to operate in love? हर एक दिसा आमकां चॅलेंज आसा आमी मोगान जियोंक. Are there some people in your life who really come and challenge love? आनी आसात काय तुमच्या जिवितान थोडी मनशां सगळीं मनशां आमकां चॅलेंज करता आमी मोगान जियोंक हर एक वेळार? Do they come to give you some test? ती येतात काय आमकां टेस्टिंग परीक्षा दिवंक? At that time, do you move with your passions or do you move with a decision that you will operate in love? आता त्या वेळार जेन्ना हे मनीस आमच्या जिवितान एक टेस्टिंग कशें जावन येता आनी आतां आमकां निर्णय घेवंक जाय त्या वेळार आमी कसलो निर्णय काण घेता? आमी ते प्रेशर घेवन फ्लॅशांत ऑपरेट जाता, आमच्या कुडींत ऑपरेट जाता, काय आमी विचून काडटा कसलेंय प्रेशर येवं दी आमी एकूच विचून काडटले आनी तें जावन आसा एकामेकाच्या मोगान आमी जिवंक एकामेकाचो मोग आमी करूंक. कितें आमी विचून काडचें तें जावन आसा आमचो निर्णय. Do you understand? समजता? What did that lady make a decision? ती स्त्री असलेली जे उदाहरण हांव तुमकां एक्झाम्पल तिच्या लायफाचें Imagine when the दितालो कितें husband विचून is saying, I काडलें want to talk to you. आनी जेन्ना तिच्या घोवान म्हणलें हांव तुज्या लागीं उलोवंक सोदतां, Will she even answer that call? तिणें तो फोन आन्सर तरी करूंक पुरो काय? Will she invite him to come home? ती केन्ना आपयत काय तिका ताका घरान तूं यो म्हूण भुरगें ना And when he says that lady has left him, आनी जेन्ना तो आतां म्हणटा ते बायल ते स्त्रीन म्हाका सोडलो should she accept him? आनी आतां आनीक ताका स्विकारचो काय ना? And that's what the word of God is saying. आनी तेंच आमकां देवाचें उतर Verse शिकयता. number 14. 14th वर्स. Please read. निजाकी Misaki. सगळे Sagle. Come on, come on, come on, come on, come on, everybody. नियमशास्त्र एक उपादेशाचेर बांदून हाडला. तुजो मोग करताय तसो करताय तसो तुज्या तुज्या पेला सई कर. पेलाचोय कर. So how do you fulfill the law? आमी कायदो कसो पुरो करूं? That's why Jesus gave us only one commandment. ताका जेसून आमकां एकूच कमांड दिला. Only one. एकूच कमांड आज्ञा. And that commandment is love. आनी ती आज्ञा जावन आसा मोग. Whoever applies the commandment of love आनी जो कोण आपल्या लायफान तो कमांडमेंट एप्लाय करून घेता तो and जावन let मोगाचो. me tell you, to apply the commandment of love, death is guarantee of your flesh. आनी जेन्ना आमी हो कमांड जो जेसून आमकां दिला मोगाचो तो तुज्या लायफान जेन्ना तूं एप्लाय करूंक सुरू जाता मरण तुज्या कुडीच्या चिंतनाचें गॅरंटीड आसा. And that is the ministry of the Holy Spirit. आनी ती जावन आसा मिनिस्ट्री पवित्र आत्म्याची. And that is the third glorious ministry that happens when the word of God is grafted in us. आनी जेन्ना देवाचें उतर आमचे सवें रिगोंत आसा तेन्ना ही जावन आसा तिसरी मिनिस्ट्री पवित्र आत्म्याची आमचे सवें जें ग्राफ्टेड जावन आसा आनी तें जावन आसा मोगाचे विशीं. Praise God. प्रेज गॉड. Let us close our eyes and let us pray.
You have heard the word. तुम्ही देवाचे उतर ऐकला, You have heard the testimony. तुम्ही गवाय ऐकल्या. What kind of decisions are you making now? आयज तूं कसलो निर्णय घेवंक तयार जाला? What is your response to the engrafted word of God? तुजो जबाब कितें जावन आसा रिगून आसलेल्या ह्या उतराचेर? Are you going to continue with your life of emotions तूं चालू दवरूंक आसा तुजें चिंतना तुज्या भावनाचेर for a number of years? जायतीं वर्सां पर्यंत? Or are you going to say, enough is enough? ओ तूं म्हणूंक आसा रेडी आतां पुरो जालें की पुरो आनीक नाका? I am taking a decision to love everyone, हांव निर्णय घेतां सगळ्यांचो मोग करूंक, especially those whom I find difficult to forgive. चड करून हांव निर्णय घेतां त्या मनशाचो मोग करूंक जो म्हाका कश्ट जाता तांकां बोगसणें दिवंक. And this love I will not do by my human effort, आनी हो मोग हांव म्हज्या स्वताच्या शक्तीन या म्हज्या हस्तंगी करूंक न्हय, but only by the power of God. बट जावन आसा फक्त देवाचे शक्ती उद्देशी हांव हें करूंक. Thank you, Lord Jesus, बापा सर्गींच्या जेजू तुका आमी आर्गां दिता, for pouring your Holy Spirit in each one of us. तुजो पवित्र आत्मो तुवें आमकां दिला जड हर एकल्याक, You have poured into each one of us your love, आनी तुवें तुजो मोग आमच्या काळजांत उदयला, and with this love, आनी ह्या मोगा उद्देशी we are able to love you, आमी तुजो मोग करूंक शक्य आसा, and with this same love, आनी ह्याच मोगांत we are able to love one another. आमी एकामेकाचो मोग करूंक तयार जाता. Thank you for this love. ह्या मोगा विशीं तुका आमी आर्गां दिता. And now, as we pray in tongues, आनी आयज आतां आमी जे जिबेचे मागणेचे करचे and as आसा we roar, आनी आमी जशें हें रोरिंग करचें आसा, Lord, सर्गींच्या बापा let every word coming from our spirit जावं दी हर एक उतर जे आमच्या आत्म्यांतल्यान जे भायर येता, be empowered by the Holy Spirit, हे पवित्र आत्म्याचें उतर जावं दी, a prayer of intercession, हे मागणें जावं दी जे इंटरसेशनाचे मागणें, destroying all the strongholds in our mind, जे नाश करता हर एक स्ट्रॉंग होल्डाचो आमच्या मनांत, that we will not operate in the lust of the flesh, की आमी आनीक जिवंक न्हय आमच्या कुडी उदेशी, but by the Spirit of God. पूण जावं दी आमचें जिवीत जिवोवचें We पवित्र thank you, आत्म्यासोबत. Lord, for this great transformation, आमी तुका आर्गां दिता बापा ह्या जायत्या We thank you, बदलणी Lord. पासत आमी तुका आर्गां दिता. for the ministry of the Holy Spirit ही मिनिस्ट्री तुवें आमकां पवित्र आत्म्याची दिल्या ती working gloriously in my life. वर्त्या मापान आमच्या जिवितांत ही काम करता In म्हूण Jesus' name. जेसूच्या नांवान Amen. आमेन. La barakata babara kudera ke bebere ke dera kashidera ke la babara ke dera ke la babara kashidera ke dera ke la la babara ke dera ke chidera ke dera ke dera ke babara ke dela la babara ke dera ke bebere ke dera kashidera ke dera ke babara ke dela la la kadara ke bebere ke dera kashidera ke dera. Come on, respond. Respond with words coming out of your mouth. Receive your freedom. God has called you for freedom. And as you are speaking in tongues, the Spirit of God is empowering you, strengthening you to stick to the decision to be a doer of the word. All those passions that are opposing you from being a doer of the word, all those passions are being destroyed. All those passions are being destroyed. Come on, come on. La baba rakada baba rakoshida baba hora reke. La kahora baba reke do roko. Shababa rakada rokada bebe reke reke la 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 keshidere. In the name of Jesus, every stronghold of the enemy be destroyed now. Every stronghold of the enemy be destroyed. La baba horoko de reke de reke de reke shadara. La baba reke de reke to reke de reke. Let's start roaring, everybody. Declare the war against the kingdom of darkness. Declare the war against the kingdom of darkness. You are praying in the spirit. You are praying in the spirit. You are praying in the spirit. This is the prayer of the Holy Spirit. Destroying demonic forces. Destroying demonic forces. La baba rakodo rokada baba rakodo.
Believe in your freedom as you roar. Believe in your freedom as you roar. Believe in the freedom. 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 La babara kodara 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 kodara. La babara kodara 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 la. Ora babara kodara kodara kodara. La babara ora kodara kodara. La babara kodara 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 kodara. Ora 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 kodara. Ah, adara ora kodara. La babara kodara 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 kodara. La babara ora kodara kodara kodara. La babara kodara kodara kodara. La babara kodara kodara. Let's go in tongues. Let's go in tongues. La baba rakadara kababoro kodere bebere kadara kashidere kedala. La baba rakadere kede bebere kedara kadara kashidere la. La baba hara hore bebele. Sababa rakodoro kode bebere kadara kashidere kede. La baba rakashidere kede rukoda baba rakadere le. La baba rakadere kede baba rakashidere kedala. Ababa kedere bebere kedere kashidere kedere la. Baba rakoshidere kede bebere kedere kedala. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Please pray every day in tongues and roaring. Okay, that will give you victory and make you walk in victory every day in your life. So let's break for tea.